नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आयच्या कार्यक्रमांतू आमगेलोटू आमगेल स्टुडिओन तसची ख्यात कवी, नाटककार, प्रबंधकार, अंकणकार आणि सिनेमा गीतरचनाकार श्री जयंत कायकिणी हानी. नमस्कार. नमस्कार. आयच्या कार्यक्रमात तुमकां आत्मीय स्वागत. श्री जयंत कायकिणी तांणी बायो केमिस्ट्रींतू तांणी पोस्ट ग्रॅज्युएशन करून मुंबईंतू सुमार 23 वर्स तांणी काम केलेलें आसा. ताजे उपरांतू तांणी आतां बेंगळुरांतू फ्रीलान्सर जावन काम करता आसाची. तांकां मस्त नमनेचे प्रशस्ती मेळ्ळेले आसा. तांकां दिनकर देसाई काव्य प्रशस्ती, B.H. श्रीधर कथा प्रशस्ती, देहलीची राष्ट्रीय कथा प्रशस्ती, तशीची कुसुमाग्रजा राष्ट्रीय पुरस्कार आणि तांगेले गीतरचनेक म्हळ्यार सिनेमा गीतरचनेक 4 वेळा फिल्मफेअर अवॉर्ड्स मेळ्ळेले आसा. तशीची DSC प्रायज फॉर साऊथ एशियन लिटरेचर न्हू ताजे पुरस्कार तांकां 2018 इसवींत मेळ्ळेले आसा. तुमकूर विश्वविद्यानिलयांत तांकां गौरव डॉक्टरेटय मेळ्ळेले आसा आनी काही मस्त नमनेचे पुरस्कार तांकां मेळ्ळेले आसा. तांगेले बापूसू ख्यात कन्नड लेखक, कन्नड मात्र न्हय, तांणी कोंकणींतू, मराठींतू, विविध भाशेंतू तांणी बरयलेले आसा. लेखक तांणी, चिंतक, विचारवादी. तशीची तांगेले आवसू श्रीमती शांता कायकिणी तांणी समाज सेवा कार्यकर्ता, तांणी लेखकी स्वतः आणि संगीत तांगेले आवडीचे विशय जावन आशिल्ले. आनी श्री जयंत कायकिणी हांगेली बायल श्रीमती स्मिता कायकिणी, तशीची चेडूव सृजना आनी ऋत्विक. त्या बद्दल आमी मागीर उलोवया. आतां सुरवेक आमी सुरू कर जाल्यार जयंत कायकिणी, तुमगेले बापूसू श्री गौरीश कायकिणी व्हड कन्नडाचे लेखक, चिंतक, तशीची विचारवादी तांणी. तशी तांणी स्कुलांतू शिक्षकय जावन आशिल्लीची. तुमगेले बापूसूय वय, तुमगेले मेस्ट्रूय वय. तशी तुमी खंय कडेन म्हगेलो आप्त मित्र म्हणून सांगून घेतिला वाजिल्लो आसा, आयकलेलो आसा. तशें आसतना तुमगेलो अन्नाक तुमी तुमगेलो आन जावन, शिक्षक जावन आनी एक आप्त मित्र जावन कशी एक आमगेल्या वीक्षकांक परिचय करतात. खुशी जाली म्हाका हांगा विश्व कोंकणी केंद्राचे हें आवरणांतू तुमगेलो बसून थोडे गप्पा गोष्ट म्हणतात न्ही, फक्की मारूंक खुशी जाता आसा. आणि मस्त लोकांगेल्या श्रमाने बस्ती वामन शणे नेतृत्वान तो मस्त लोकांले श्रमान जाल्लेले एक स्पेस आसा. सो भाशा हाजी एक मेन शक्ती आसा. सो हांगा भाशीक एक संवाद कोंकणीन जाता आसा म्हळ्यार भारी खुशी. तांतू तुमी मस्त काम करून आयल्यात ह्या आतां पर्यंत. सो तुका म्हगेलें शुभाशय. म्हगेले पप्पा बद्दल उलोवपाक म्हळ्यार म्हळ्यार एकदम लागीं आसल्यार सुद्दां उलोवचें जायना, एकदम दूर आसल्यार सुद्दां उलोवचें जायना. पण ताणें पयलीं दोन म्हगेल्या मनांत तागेलें एक इमेज म्हळ्यार एकदम मोगाळ आनी मोगाळ आनी कशी म्हळ्यार थोडे जाण तांगेल्या चेडवां खातीर मात्र मोगाळ आसताची. आनी बाकी जगा बद्दल निश्ठूर आसता ती. तें हांवें चेडवांक कळटा आनी चेडवांक आवडना तें. आनी चेडो मस्त ओपन मायंडेड आसतात न्ही. अशें जावन तांकां आमगेले बापसूने आमगेले बद्दल पार्शियलिटी केल्या, आमकां जास्ती मोग करता असा म्हण विशय चेडवांक आवडना एक्चुअली. म्हण तांकां आश्चर्य दिसता अशें करता भाव. त्या दृश्टीन पळयलें त्या वेळी म्हगेले पप्पा ताणें पुरा लोकांक कशी मोग केली पळय तशीच म्हाका ताणें मोग दिलो. आनी ताका मस्त म्हळ्यार विशयांत आसक्ती आशिल्ली, म्हळ्यार संगीतांत आसक्ती आशिल्ली, तागेलें बरो रायटिंगांत आनी केन्ना तो आपूण रायटर म्हणून अशी दाखोवन घेवची वचून न्ही. आनी रायटर म्हणून एक पर्सनॅलिटी म्हण नाशिल्ली तागेली. ही वॉज एन इंटेन्स लिवर, म्हळ्यार जग चाल मनुश्य तो.
आनी घडतं आशिल्लो म्हणून दिसता कळ्ळें. म्हळ्यार केन्नाय ताका ल्हान तूं एक विकासशील व्यक्तित्वाक खंयचें आवडलें तरी तातूंत तो कंप्लीट तल्लीन जाता आशिल्लो. नाटकां कंपनी आयल्यार नाटकां आपोवन व्हरचें आमकां, सर्कस आयल्यार सर्कस आपोवन व्हरचें आमकां. आनी खंयी आसूं ताका आपयल्यार वचून ताका दिसता खंयच्या विशयाक ताका आवड आसा तें ताजें भाशण करचें. अशें जावन पप्पा म्हळ्यार म्हाका टिचर म्हळ्यार म्हाका टिचर म्हणून केलें ताणें मेजर विशय केले शिकनी ती म्हळ्यार हिस्ट्री असले शिकयल्या ते. तो सायन्स कशी शिकयतालो म्हाका कुतूहल आसा, म्हाका तो सायन्स पिरियड घेयनाशिल्लो ताणें. बट ताणें त्या काळाक 1950सान तूं 1960सान तूं मनुश्य जावन आमकां विकास जावनच्या कलकल जावका पळय त्या पुऱ्या क्षेत्रांत तूं कोण कोण साधन केल्या तांगेले बद्दल बरयलें ताणें बेस्ट म्युझिशियन्सा बद्दल बरयलें, वेस्टर्न मनोविज्ञानात रूपरेखिकळू म्हूण बरयल्या, मोझार्टा बद्दल बरयल्या, डाविंची म्हणलें पेंटरा बद्दल बरयल्या, थॉमस अल्वा एडिसना बद्दल बरयल्या पुस्तकां. त्या वेळार बुर्ली बिंदू माधवान तावळी मिंचिन बडली प्रकाशना म्हणत आशिल्लें. म्हळ्यार तावळ कसली आशिल्ली जागृती म्हळ्यार आमकां फ्रीडम आयलें. पण फ्रीडम आयल्या बरोबर ताची सांगाती शिक्षणां जावका म्हणून. बाय चान्स तुका फ्रीडम आयल्या ब्रिटिशां जावन शिक्षणां ना जाल्यार ते फ्रीडम दुरुपयोग जातलें, तें अनर्ह लोकांगेल्या हातांत वतलें. ताचे खातीर शिक्षणाचेर मस्त वत आशिल्लें. पठ्य शिक्षण स्कुलांत मेळटा पण पठ्येतर शिक्षण पळय. सो अशें जावन तावळचे पळय तुमी शिवराम कारंत ताणें कितलें बरयलें. शिवराम कारंत तो बरी नॉवेल बरोवन उरय आशिल्लें ताणें. ताणें विश्वकोश केलें, प्राणी प्रपंच केलें, पक्षी प्रपंच केलें. तशीच मगल पप्पाने गौरीश कायकिणी ताणें असलें मस्त म्हळ्यार पठ्येतर विशयाचेर विकासशील वस्तू जावन घेवन मस्त बरयलें. आनी ताणें कल केलें म्हळ्यार पुस्तकां बरोवका म्हणलें ओट्टू पत्रिके बरयत आशिल्ले. जिल्ल्यांत सान सान पत्रिके आसता ती आमकां लेखा पत्रिके म्हळ्यार राज्य मट्टद पत्रिके म्हण लेखतात. प्रजावाणी, उदयवाणी, कन्नडप्रभा हेच दिसतात आमकां संयुक्त कर्नाटका ना. आमच्या जिल्ल्यांत तूं सिरसी समाचार म्हूण आशिल्लें, आराधने म्हूण आशिल्लें, आनी चुनावणे म्हूण आशिल्लें, कुमटा सावन येत आशिल्लें, जनसेवक आशिल्लें, ताका बरयत आशिल्लो तो. सो म्हळ्यार आयडिया वॉज टू स्प्रेड द नॉलेज. सो तें म्हाका तागेलें तें पर्सनॅलिटी म्हाका मस्त आवडली. आनी केन्ना ताणें खंयचे पत्रिकेक हांव बरयता ताजेर हे पत्रिके आतां आमी सुद्दां बरयतना 4 पोयम बरयले रे बरे आशिल्ले पोयम पयले फेमस पत्रिके पळोवचे नेक्स्ट आनीक एक अशें करता ती. तागेलें तशें न्ही, तागेलें समग्र साहित्य आतां आयल्या ऑलरेडी आयल्या आनी परत येतच. तांतूचे तागेले आर्टिकल्साचेर तूं पळयल्यार ताणें बरयले तागेलें अत्यंत मुख्य लेखन पुराय ताणें अत्यंत सान पत्रिकेक बरयल्यात. तें एक व्हड गूण म्हूण म्हाका दिसता. आनी तो म्हळ्यार तागेलें एक हें ओट्टू कडेन सांगल्या परत पुनरुक्ती जातली जाल्यार तरी सांगता ताका अशी म्हळ्यार चलनशील संस्कृती म्हणलें चलनशील उरका म्हणलें तशें सांस्थिक जावचें ना म्हणटा. संस्कृती म्हणल्यार सांस्थिक जालें तशी तें सुरू जाता तें उपाध्यक्ष पित्त कोशाध्यक्ष आ कोशाध्यक्ष ई कोशाध्यक्ष म्हणून सुरू जाता आनी कलकलकी जावन वता. सो ताका अशें जावन मस्त लोकांक कलकी ते थोडे अशी परिशद तूं अकॅडमी असल्या विशया खातीर एक व्यामोह आसता. ताका तसलो ओट्टू केल्लें नाशिल्लें. ही वॉज व्हेरी ओपन. म्हाका तें ताका एक म्हणटा कन्नड साहित्य परिशद पळय आतां न्ही मे बी 1970s ताका तांकां कलकी सन्मान तांकां कलकी सुवर्ण महोत्सवाक वज्र महोत्सवाक तांकां एक गौरव प्रशस्ती आनी कलकी तांकां आपयलें ताका येवका तुमी म्हणून. कडेरी म्हाका खुशी जाली. त्या वेळार म्हाका ग्रॅज्युएशन जालें मात्र आतां बेंगलोर वचूं मेळटा फंक्शनाक. त्या वेळार हाती मेरे साथी की कलकी रिलीज जाल्लें की शोले रिलीज जाल्लें तें पळोवचें मेळटा म्हणून आमकां खुशी. कडेरी हांवें म्हाका एक कार्ड दिलें वचून घालून या म्हणून. त्या कार्डान तूं पळयलें हांवें जी नारायण म्हणून तावळ प्रेसिಡೆಂಟ್ ಜಿ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ದಿವಸ ನಾನು ನಮ್ಮೂರಿನ ಸಮೀಪದ ತದಡಿ ಎಂಬ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬನ ಮನೆಯ ದೋಣಿಯನ್ನು ನೀರಿಗಿಳಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಬರಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಕ್ಷಮಿಸಿ म्हणून. हांव तें पळोवन परत घरा आयलो. पप्पा हें तूं कल बरयलें आमकां बेंगलोर वचूं मेळटा वचून येवया म्हणून. ना ना पयलीं घाल न्ही म्हणून. त्यावेळार म्हाका पप्पा मूर्ख सो दिसलो. म्हळ्यार इतलें बेंगलोर थावन ताका कॉल आयल्या व्हड फंक्शन एवॉर्ड आनी कलकी. पण हांगा एकच चिंत खंय की दोणी उद्घाटन उद्घाटन म्हणून समारंभ न्ही ते दोणी उदका घालतात काय राबून चप्पाळे मारचे हक्क हो हें जाता म्हणून. बट आत्तां हांव पळयल्यार दॅट चॉयस वॉज गौरीश कायकिणी कळ्ळें. ताका
आपूण खंय राबता थंयचे ह्युमन वर्ल्ड मानवीय परिसराचे प्रत्येक लोकां सांगात एक आत्मीक संबंध आशिल्लो. सो अशें जावन न्हू आनी म्हाका सुद्दां तेन्ना केन्नाय म्हळ्यार ताका फट्टी उल्यार राखोवप येता आशिल्लो इतलेंच आनी केन्ना ना. म्हळ्यार अभ्यास कमी जाले, मार्क्स कमी आयले, ताजे खातीर ताणें म्हाका केन्ना गोजी घालेली ना कहलें ना. पण कहलें पूण फट्टी उलयलो हांव लेट जावन आयलो घरा सांजे खेळूंक गेल्लो, खंय खेळता आशिल्लो लेट जालो म्हण सांगता हांवें कहल्याक ते सोडून ते कवर अप करूंक कलकी कोणाक की घर अभ्यास करूंक गेल्लो म्हणून फट्टी उलयल्यार मार पडत आशिल्लो. सो अशी म्हळ्यार दॅट्स हाव. आनी तागेले आनीक व्यक्तित्व म्हळ्यार म्हगेली अम्मा, ती वेत आशिल्ली वेरी लिबरल वुमन. म्हळ्यार तिगेले काल्याक ती सायकल मारता आशिल्ली, तिका आमच्या गांवांत सायकल वाली म्हणून पळयत आशिल्ली. ती पप्पागेले स्टुडंट स्कुलांत, ती तदडी थावन सायकल मारून येत आशिल्ली. तांगेले मदीं 13 की 14 इयर्स गॅप आसा. त्या काळाचे एक विश्वविख्यात लव्ह मॅरेज ते गोकर्णचे, म्हळ्यार इतले एज डिफरन्स. आनी तांगेले मदीं म्हळ्यार आत्तां तें कॉमन जालें, त्या वेळार बामणाक सिंग्युलर एकवचनान आपोवचें नाशिल्लें तितलें कळ्ळें. बट आमलगाडा ते तावळीची म्हाका म्हळ्यार इट इज अ व्हेरी नायस थिंग. म्हळ्यार ती ताका तूं यो वच म्हणून उलयत आशिल्ली. म्हाका तें ऑड दिसता आशिल्लें. बाकी घरां अशी म्हणना ती, बाकी घरां एकदम अशी भोव तुमी हांग येवका खंय, थंय येवका खंय, हांग थावन थंय थावन म्हणून उलयता ती. एकदम फ्रेंडशीप करून उलयता अशी उलयत मागीर म्हणून. बट अगेन वेन आय लुक बॅक ते इतलें म्हळ्यार ही वॉज मच हेड ऑफ हिज टायम. आनी ताणें प्रेम म्हण विशयाचेर सुद्दां ताणें पुस्तक बरयलें त्या वेळार. प्रिती, गंडू हेण्णू, त्या वट्टू म्हळ्यार मॅन वुमन रिलेशनशीप ताजेर पुराय बरयलें ताणें. सो हें वट्टू मेळ्ळें म्हाका. ही वॉज ए लायक म्हळ्यार हें तूं म्हण की आतां म्हळ्यार कालगतीन तूं म्हाका हें वट्टू रियलायज जाता. नाल्यार आमगे पप्प जो केन्ना पळयता बसता तशी एक मनांत आसता आशिल्लें. बट नाव तागेलें समग्र साहित्य संपुट येतस 5 वॉल्युमांत 5 वॉल्युम्स तो तें हांव MG हेगडे म्हणून कुमटा प्रोफेसर तो ताणें एडिट केल्या संस्कृती इलाख्यान येतस तें आतां हांव प्रूफ रिडींग करतना पुरा वता आशिल्लें. तावळ म्हाका तागेलें रेंज कसले विशया बद्दल ताणें बरयल्लें. विष्णू नायकान हांवें केल्लें, ताणें संपुट केल्लें. पण तातूंत पुराय येयनी. ताका बाप आतां कितलो करतलो तो काय अकॅडमी न्हय, परिशद न्हय, एक अंकुलच. बट ताणें त्या वेळार केलें म्हळ्यार एक 300 फुटाचे 10 हाडले ताणें. आतां तांतू येनाशिल्ले घेवन आनी सिलेक्ट करून थेमेटिकली 5 वॉल्यूम आमी हाडटात. तुमी तांगेले पुराय बरप तितले छंद कोन्न दवरला ते न्हय? ना तें म्हळ्यार ताणें दवरनी तें ताका ताजे खातीर एक संग्रह गुण नाशिल्लो ताका. अम्मान कडेन मस्त दवरलें. पण ताका प्रारंभीक रायटिंगांनी मेळणीची आनी ते पुराय आमच्या गांवांत वाळटी म्हणटात न्हय, व्हरले हय वाणटी खावन मस्त गेले. आयल पुस्तक सुद्दां दवरून दिनी ताणें. ताका पुस्तक सुद्दां मेळना ती. आमी कोणाक विचार न्हू, रिक्वेस्ट करून न्हू, हाड न्हू, झेरॉक्स करून न्हू, ओटू करता आसत तें. आनी ताणें आर्टिकल्स सगळे कितले ताका टोटल 12,000 पेजीस लिटरेचर 12,000 पुटां बरयले ताणें. तांतू आमकां अर्द सुद्दां मेळ्ळी. एक्चुअली अर्ध मेळ्ळ्यात म्हळ्यार बिडी लेखनागळ आसत पळय. पुस्तकां मेळून वता एक पुस्तकांत उरत पडत, पण ताणें पुस्तकांत येनाशिल्ले बिडी लेखन मस्त तें मेळ्ळी. सो जालें तितलें आमी मेळ्ळें आतां करता आसा तें. तांणी बरोवची वेळ ताजे हे पळय कशी आशिल्ली तशी काय ना. आनी ते प्रत्येकाक बरयता. ह्या म्हणलें खंयचे पत्रिके म्हण न्हय. आनी घरांत तूं सकाळी रात्री म्हणून ताणें सकाळी बरयता, रात्री बरयता. इट डिपेंड्स ऑन हिज डिसिजन टू रायट. ताका कोणें विचारलें रे बरयत आशिल्लो तो. आनी तो अंगणकार आशिल्लें, रेग्युलरली बरोवंक आशिल्लो. ताणें जनसेवक म्हणून पत्रिके 18 वर्सां 18 इयर्स तो ही वॉज रायटिंग इन 3 नेम्स इन दॅट दिनकर देसाय गेल वारपत्रिकेंत. तांतूं तो अडिगे भट्टा म्हणून कॉमेडी बरयत आशिल्लो, GVK म्हणून बूक रिव्ह्यू बरयत आशिल्लो, गौरीश कायकिणी म्हणून अग्रलेख बरयत आशिल्लो. अशी 3 हांतू तो सेक्शन बरयता. वैश्वान म्हणून सुद्दां बरयत आशिल्लो. करेक्ट, वैश्वान रमण बरयत आशिल्लो. कडेन जनसेवक बंद जायना फुडें उदयवाणीक बरोवच्या सुरू केलें. एवरी वीक 1 आर्टिकल. प्रपंचाक बरयत आशिल्लो. कस्तुरीन तूं केन्ना बरयत आशिल्लो, आख्यायिकेगळू म्हणून ते बरयत आशिल्लो. सो ही वॉज ऑलवेज रायटिंग. आय हॅव ऑलवेज सीन हिम. म्हाका इमेज इन माय मायंड म्हळ्यार आयदर ही इज रिडींग ऑर ही इज रायटिंग. आनी ताका आनीक गुण म्हळ्यार केन्ना पद हम करता उरता आशिल्लो. आमी गुणगुवदू म्हणटात अशी गुणगुता आसची ताणें. सो कोणकी म्हळ्यार ಏನು ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಗುಣಗುತ್ತೀರಿ म्हणून विचारलें ताका. ताणें म्हळ्यार गुणगुवदಕ್ಕಿಂತ गुणगुवदू मेलू म्हण म्हणलें ताणें.
म्हळ्यार मनांत म्युजीक आसता पळय, मायंड क्लीन आसता म्हणून. नाही तांणी एक संगीत टीचर आशिल्ल्याची तुमगेल्या आईक संगीत शिकयता ते लव जाले म्हण आयकल्या. संगीत म्हळ्यार तांणी कसं? नाही तो ही वॉज फॉन्ड ऑफ म्युजीक, ताका पुऱ्या राग गोत आशिल्ले. म्हळ्यार ताका कशी शिकय म्हळ्यार तो फॉर्मल ट्रेनींग न्ही तागेलें, श्रवण विद्यार्थी तो, बरी आयकुनूच रेडिओंत आशिल्ले. आनी खंयचे बुवा लोकांगेले संगीत कचेरी जावं, मागच्या काळाक शिवरात्रीक पुराय येत आशिल्ले. आमी मुंबय प्रांत आमगेले, उत्तर कन्नड जिल्ले. तो आयल ओट्टू लोकांगेले संगीत वत आशिल्लो, तो आयकत आशिल्लो. आनी धारवाड वत आशिल्लो, थंय वचून थंय आयकत आशिल्लो. आमी रेडिओ तुमगेले कार्यक्षेत्र आकाशवाणीन तूं रेग्युलरली तो सॉंग्स बरोवन दित आशिल्लो तांकां. आनी ताका पुरे राग कळत आशिल्ले. आकाश नाटकಗಳು म्हळ्यार आकाशवाणी नाटक धारवाडाक बानुली रूपकಗಳು थंय सुद्दां गीते रूपक बरोवन दित आशिल्लो. आनी ताणें त्या वेळारीची ताणें सणपणांत, आय थिंक ही मायट बी 19 or 18, ताणें एक संगीत आत्मलिंग म्हणून गोकर्ण महात्म्याचे एक नाटकाक ऑलमोस्ट 50 सॉंग्स बरयल्यात त्या वेळारी. आनी ते बेस्ड ऑन ऑल मराठी सॉंग्स. ते खंयचे धाटी खंयचे राग ओट्टू घालून ते प्रिंट केले ताणें. म्हळ्यार ताका संगीतान तो मस्त. आनी आमच्या स्कुलाच सुद्दां खंयचे फंक्शन आसूं स्वागत गीत ताणें बरोवचें. आतां मुख्य अतिथीगेलें नांव सुद्दां येत आशिल्लें त्या गितान, तो अशें ओट्टू घालून. दिनकर देसाईगे षष्ठीपदे समारंभ जाल्यार स्वागत गितान बरयल्या अंकोले कॉलेजाक. आनी पुऱ्या नाटकाक सॉंग्स ताणें बरोवन दिवचे. अशी ही वॉज इंटरेस्टेड इन एवरीथिंग. आतां तुमगेले घर कडेन आतां साहित्य दोड तुमगेलो आन आसा म्हणटाना मस्त नमन्याचे हान्न येताले, शिवराम कारंत येतालेची. आनी पुरो व्हडोड्ड साहित्य एक वेळ तुमी एक फोटो धाडलो तुमचे बांयची काट्या सुतूक व्हडोड साहित्य पुराय आशिल्लें. तशी तुमी सांगता कोणूची मस्त साहित्य तुमी पळोवन आयकून पळय तुमकां हे अशें पुरो ते संसर्गा निमित्त न्हू प्रायसान अशें कसो लाभ जालो तुमकां? एक म्हळ्यार आमच्या गाडा एक आमगेल्यान तुका एक हेंच पळय मॉडर्निस्ट थिंकींग, तें अमेरिकन थिंकींग. प्रायवसी म्हूण एक उलयता ती. एक्चुअली प्रायवसी म्हणल्यार जगा ಒಟ್ಟುच उरता एक्चुअली. आतां आमी केन्ना होटलार बसल्यार कोणी तरी येवन सॉरी ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೈವಸಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. आमी प्रायवसी आसता आमी घार बसतशिल्ले, आमी ऑलरेडी भायर आयले ती. सो तें कल म्हळ्यार तें एक म्हळ्यार आमकां समाजाचें कुटुंब म्हणून आमी लेखता लोक आमगेले इंडियन राज्य वसुधैव कुटुंबिकम अल्टिमेट तें. बट आमगेलें समाज कुटुंब लोक म्हणल्यार खुशी, लोक म्हणल्यार तितलें. आमच्या घर केन्ना लोक आसतशिल्ले, केन्ना आमगेलो आराम खुर्ची इजी चेअर आमगेलो पुराय तसले खुर्ची आमकां त्या वेळार सोफा गिफा केन्ना ना. गोकर्ण घरांत आराम खुर्ची, आमी आराम खुर्ची म्हणटा त्या पुरा आमगेलो घर एक 10 आराम खुर्ची आसतशिल्ले. केन्ना आयल्यार आयदर ते हाफ कोणे पण उरतशिल्ले, नाल्यार पुरा आराम खुर्ची मुळान तूं च्याचे कप उरतशिल्ले पिल्लेले. आनी कोणे आयल्यार म्हगेलें काम केलें म्हळ्यार भितरल्यान वचून लॅक करचें तें कितले लोक आयले ती म्हणून म्हाका सांगता न्ही कितले च्या करता म्हणून. हय तांकां कळना अशें लॅक करून भितर वचचें. सो आमगेल्या घरा अशी रायटर्सान येवचें. आनी बरी रायटर्स न्ही, टिचर्स एनीबडी म्हळ्यार तागेलें तें अशी आपूण रायटर म्हणून केन्ना दाखोवन घे न्ही, पण लोकांक कळ्ळें म्हळ्यार तो तागेलें सांगा ती शेअर करूं जाता. ही वील गिव गूड एडवायस अशी तागेले पास स्टुडंट्स पुराय तशिल्ली. आनी नॉर्थ केंद्राचे खंयचेय पुस्तकाक ताणें मुन्नुडी बरें नाशिल्लें एक सुद्दां पुस्तक ना. नवीन लेखक म्हळ्यार तागेलें मुन्नुडी म्हळ्यार गौरीश कायकिणीला येवकश ताणें तें कशी आसूं पुस्तक हांव रात्रभर बसून नोट्स करून बरें ताणें तें आशिल्लें. सो इट वॉज नायस. म्हळ्यार ताका अशी बी ती म्हाका म्हळ्यार आमगेले हातूंत तें अंतरंग बहिरंग म्हणून आमी अशी एक काल्पनीक आनी एक आर्टिफिशियल डिविजन करून घेवन सोडलें. एक्चुअली देर इज नो अंतरंग बहिरंग. तूं एक्सपिरियन्स करता पळय तें एकच अंतरंग. आतां हें मोमेंट हांगा अंतरंग विंगड बहिरंग विंगड आसूं येता. सो तें एकच तें. सो अशी तागेलें तें बेंद्रे, शिवराम कारंतू, एन.के. कुलकर्णी, चन्नवीर कणवी मस्त लोक येवन वता आशिल्ले. आनी म्हाका आतां आश्चर्य दिसता ते लोक येवन तावळ हॅव टू हॉटेल्स रूम बूक करचें, रायटर्सांक कार बूक करचें कांय ना. पाप ते लोक बसार येत आशिल्ले. थोडे लोक कारंतालागे कार आशिल्ली सोडल्यार बाकी पुरे लोक KSRTC बसार येवन आमगेल्या घराचेर राबून आमगेल्या स्कुलाक पप्पन आमगेल्या स्कुलाक गेस्ट म्हणून येवन वता आशिल्ले. सो त्या बुट्टू लोकांक पळयले हांवें म्हळ्यार लागीं पळयल्या. पण तावळ हांव रायटर जाय नाशिल्लें.
स्कूल डेज ते. वय सो म्हाका तांगेले खातीर एक कौतुक, एक गेस्ट म्हणून एक कौतुक. आनी कोणें आयले तर घरान दपचे बरें जाता पळय. कोण की विशेष आयल्यार वय एक रांदय चड मेळटा म्हणून एक खुशी वय तशी उरतशी. आनी तुमकां कसल वाज्यो का खंयची तसल कसलें एक मार्गदर्शन तुमगेलें अन्नान दिलेलें आसा गे? नाही तान्ने हें वाच कोण सांगा न्ही, बट म्हाका आमले घार पुस्तक मस्त मेळटाशी. वय ताका मुन्नुडी खातीर म्हणून येता पळय वय पुस्तक, तें उठून हांव सो पळयत आशिल्लो. त्या लेखाने हांव कवी जावच्याक एक निर्णायक इन्फ्लुएन्स G.S. अवधानी म्हणून एक कवी आशिल्लो होन्नावरचो. तागेले बेंकी पडली म्हणून एक पोएट्री कलेक्शन, तें पप्पा लागी मुन्नुडीक आयलें. सो हांव अशीच पळयलें तें एकदम तें म्हणसर म्हाका प्रासबद्ध लयबद्ध एकदम रम्य देशभक्ती हें अशी आशिल्लें. सरस्वतीचेर एक, कन्नड नाडूचेर एक, अशी एक टिपिकल फॉर्म्युलान तातलें कविता म्हणलें केलें हांवें. म्हण आमकां टेक्स्ट बुकान तुटो तशीच उरता. हें एकदम विंगड आशिल्लें. म्हळ्यार एक हरिहद एक यंग मनशा गेलें कशी तागेलें अंतरंग बहिरंग म्हणलें क्षोभे हें आशिल्लें. सो तें पळोवन हांव कविता बरोवचे सुरू केले. म्हाका बरोवका म्हणून दिशिल्लें बेंकी बडली पळोवन. कडेरी गंगाधर चित्ताल, यशवंत चित्ताल ते ಒಟ್ಟು एक ग्रूप तांगेले मागशीत आनी बेळकू रॅडिकल ह्युमॅनिस्ट ग्रूप आशिल्ले. दामोदर चित्ताल म्हणारी चित्ताल्स एल्डेस्ट ब्रदर तागेले नेतृत्वान तूं रॅडिकल ह्युमॅन तांतू हो बोम्माई सुद्दां आशिल्लो आमगेलो अर्लियर बोम्माई S.R. बोम्माई, रामकृष्ण हेगडे तांगेले पुरो एक ग्रूप. एम.एन. रॉय वय मानवेंद्रनाथ रॉय तागेले रॅडिकल ह्युमॅनिझमचे एक चळवळी कळ्ळें. म्हळ्यार तें अल्टिमेटली इट्स ए ह्युमनिस्टीक एप्रोच. ते वेर अगेन्स्ट मार्क्स ऑल्सो कळ्ळें. मार्क्साचे थोडे बरे घेवन आनी खंयचे की थोडे बरे घेवन एक नवीन रोड तें. सो तांतू हे ಒಟ್ಟು आशिल्लें. सो चित्ताल ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್. ಸೊ ತಾಗಲೆ ಚಿತ್ತಾಲಲ್ಲಿ ಆಟ ಸೆರೆ ತಾಗಲೆ ಮೂರು ದಾರಿಗಳು ಗಂಗಾಧರ ಚಿತ್ತಾಲೆ ಮನುಕುಲದ ಹಾಡು ಕಡೆ ಸೂರಂ ಎಕ್ಕುಂಡಿ ಬಗ್ಗಿಕುಳ್ಳ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಆशिल्लो तागेले पोएट्री. सो त्या ಒಟ್ಟು आमगे घरा आशिल्लें मिती. म्हाका गोत्नासतना आय स्टार्टेड हें म्हळ्यार रिडींग देम. सो बट पप्पान म्हाका वाच म्हणून सांगिल्लें हें हागेलें, बट इट वॉज टू अर्ली. ताणें तोंड सोण हें वाची म्हणून सांगिल्लें हुच्चू मनसिन हत्तू मुखಗಳು शिवराम काರಂತಾಲ. बट आय वॉज इन PUC देन कळ्ळें. तें इट वॉज बीट हेवी फॉर मी कळ्ळें. एकेच्याक एक आसलें आमकां डिंपल कपाडी जास्त इम्पॉर्टंट तावडे. शिवराम काರಂತಾಲ हुच्चू म्हणून सुचाकी डिंपल कपाडी तावळ आयिल्ले नवीन फिल्म्स ते आमकां इम्पॉर्टंट आशिल्लें. बट तें मागीर हांव वताना म्हाका आतां आमगे घरा म्हाका ताणें म्हणलें उगडास जाता हें वाची म्हणून सांगिल्लें. बट ही डिडंट फोर्स हें पळय रे वाची म्हणून. आनी ताका प्रॉब्लेम एक आशिल्लें म्हळ्यार अशी मस्त येता आशिल्लें आमगे घरा. इवन दिवाळी अंक येता आशिल्लें घराची येवन पावनाशिल्लें तें. म्हळ्यार तो स्कुलांत आशिल्लें न्ही आनी कोण की तागेलो सहोद्योगी घार वाचूं व्हरता आशिल्लो तें परत आमगे घरा येवन पावनाशिल्लें. ताका पुस्तकां तशी कोण की वाचूं व्हेल्यार परत येनाशिल्लें. म्हळ्यार तो ही वॉज व्हेरी एबसेंट मायंडेड आनी ताका कोणाक हर्ट करनाशिल्लें. तुमगेले एक मेष्ट्र मग म्हणून एक हांवें एक आर्टिकल वाचला अंतू ಬಹುಶಃ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಅಂತ ನವ ಮೇಷ್ಟ್ರ ಮಗ जावचे वय जाल्यार तुमगेले हांतू मेष्ट्र मगा जाल्यार एक वरा जाल्ली गी ते एक शाप शी दिसलो तुमकां. न्ही तें म्हणटा अशी चतुर हें तें उलोवच्याक. पण तें इट कॅन नेवर बी ए शाप. म्हळ्यार एक म्हळ्यार तूं म्हणलें मेष्ट्र जालें तशी तो ही बिकम्स ए पब्लीक पर्सन. एक कॉन्शियस कीपर जावन वता. सो आमकां केलें म्हळ्यार मेष्ट्र मगा जाल्यार आमी बरे केलेपणी केल्यार मार्क्स आयल्यार ಅವನಿಗೇನ್ ರೀ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಗ म्हणತಾची. ಆನಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲ ರೀ ಏನೋ ನೀನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಗ ಆಗಿಕೊಂಡು ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ म्हणತಾची. म्हळ्यार दोन्ही दिक्काने हें जाता म्हणून तें हांतू ಆಗಿಲ್ಲ. आनी आतां तुमगेले आईले आयल्यार आमी तुमगेले आईले आनी अन्नाले लव मॅरेज म्हळ्यार विशय तुमकां केन्ना कळ्ळें कितले प्रायर? तें म्हाका दिसता 10th वेळारीची. म्हळ्यार गोत्ताशिल्लें पण तें कसलें म्हणून कळना आमकां तें. म्हळ्यार आमकां आम्मा आप्पा म्हणून पळयता थोडं तें मॅरेज म्हणलें म्हळ्यार आमकां अशें दिसता की तांणी पृथ्वीर येतानाच म्हाका घेवन आयले ते म्हणून दिसता. तांगेलें एक इंडिविज्युअल लायफ आशिल्लें तांणी स्व चायल्ड आशिल्लें अशें उरना तें. आमकां जन्म हाडचे खातीरच त्या जन्म आयल्याची घेवन. सो तें कळ्ळें आनी म्हाका आय वॉज व्हेरी क्युरियस. तें म्हणलें एक म्हळ्यार ती एकवचनान उलोवचें
आनी म्युझिकली म्हळ्यार ती तो तिका म्युझिक शिकयत आशिल्लो हार्मोनियम त्या वेळार तांगेलें प्रेम जालें तांगेलें आनी दे वेटेड फॉर लॉंग टायम टू गेट मॅरीड त्या वट्टू आनी त्या वेळार तांगेलें एक डिटेल म्हाका मस्त खुशी दिसता कारण म्हळ्यार तांगेलें रजिस्टर मॅरेज जाल्लें तें खंय कारवार जाल्लें त्या वेळार कारवार रजिस्टर मॅरेज जाले त्या वेळी थंय हो दामोदर चित्ताल न्ही तो लॉयर आशिल्लो सो तागेले विटनेस वट्टून ते मॅरेज जायना फुडें हे वट्टू लोक म्हळ्यार चित्ताल्स अँड दीज टू तांणी ते बस स्टँडान तूं जेवण कोण खारायलें ते कारवार बस स्टँड जेवण तांगेलें म्हळ्यार वेडिंग लंच म्हळ्यार कारवार बस स्टँडाचें लंच म्हाका त्यात पळयल्यार म्हाका मस्त मजा दिसता खुशी दिसता म्हळ्यार त्या वेळार इवन बस स्टँडा कॅन्टीना वच्चे सुद्दां व्हड विशय आशिल्लो म्हणून म्हळ्यार आमकां हॉटेला वच्चे म्हळ्यार एक लग्जुरी टॅबू अशी तो च्या हॉटेला च्या पित खंय शेवटू कोडकी येवन उलोवचें शेवटू आशिल्लें तें सो तशी हांव तांगेल्या रिलेशनांतू त्या नमन्याचे एक फ्रीडम टू ईच अदर पळयल्लें हांवें सो इट वॉज नायस इन अ वे नाही म्हाका चित्ताला एक खंयची एक भट्टाले एक मडिवंतिकेची एक काण येता न्हय तांगेली की प्रति एक बट्टे चूर मस्तिल्यारी वचून नावचे खंयची काणी म्हणून गुंडा भट्ट गी खंयची एक भट्टाले मस्त टू मच मडी अनवाळपण म्हणटा तसले एक अनवाळपण गोकर्णांत तुवें आशिल्ली गी तसर वातावरण आसतें म्हळ्यार ते क्षेत्र न्हय वय जाल्यार तुमगेला न्हू कितले लिबरल पण ಒಟ್ಟು लोकांक ताका ಒಟ್ಟು ಎವ್ರಿಬಡಿ ಯೂಸ್ ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹಿಮ್ तो गोकर्णदಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಸ್ತಿಕ तागेला नास्तिकನ ಮತ್ತು ದೇವರು ಮುನೆ ಬುಕ್ आसा ते वाचका म्हळ्यार बदुकीनल्ली प्रीती का आस्तिकते म्हणटा कळ्ळें की एक म्हळ्यार तशी न्ही म्हळ्यार इफ यू लव लायफ यू हॅव टू बी आस्तिक अबाउट लायफ एंटायर लायफ कळ्ळें सो तान्ने एव्हरीबडी यूज टू रिस्पेक्ट हिम म्हळ्यार ही तो अशी खाली पिली क्रांतिಗಾಗಿ क्रांती नहीं तो ताने वेद पुराण उपनिषद पूरा वाचल्या ताने तान्ने आतां खंयचेय पुस्तक तूं कुवेंपू खातीर ताणें बरयल्या कुवेंपू न्ही आमगेले बेंद्रे खातीर बरयल्या कणवी खातीर बरयल्या काव्या खातीर बरयल्या प्रत्येकान तूं ताणें उदाहरण दिवचें भगवद्गीता वेद उपनिषद म्हळ्यार इवन तो when he is talking about Marxvada, when he is talking about Laukayata, when he is talking about Nastikate, also most of his quotations he takes from all these things and अशी impulsively refer करून नाही म्हणा तागले ग्रोईंग स्टेजार ही वॉज व्हेरी डीपली इन्फ्लुएन्स्ड बाय सेंटली पीपल ते शांडिल्य महाराज म्हणून सेंट आशिल्लो गोकर्णांत हान्ने when he was 7 years old he wrote Marathi स्तोत्र भक्तिगीता on that शांडिल्य महाराज त्या वट्टू एनरिच जावन तो he has outgrown that कळ्ळें अशी म्हळ्यार विज्ञानवो वरवो ಶಾಪವೋ ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ म्हण अशी बैसून जाणनागी थोडे बुक तशी न्हय तें तागेले विजन तशी आयल्या सो इट इज व्हेरी इंटरेस्टिंग अशें जावन गोकर्णच्या लोकांक गोकर्णचे पुरा वेद पारगतांक तागेले व्हॅल्यू गुत आशिल्लें तांकां कसले ಶಂಕೆ ಆಯ್ಲಾರಿ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯೋಚಿಸ್ತಾನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರ್ತದೆ ಏನು ಅದು ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ म्हणून आनी समज सांगचे तांकां अशी 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 म्हणून सो तशी दयांक केन्ना प्रॉब्लेम जायनाचे आमकां इतली अशी घार फिश हाडताना जी काही चोरली पिनार तशिल्ली तुमगे बापाय काय ना नाही नाही आम्ही आशिल्लो आमी घर पुराय पुरोहित मध्य उरत आशिल्ले आमी फिश हाडताना चिके म्हळ्यार ऑड दिसता आशिल्लें तांकां आनी ऑड जातलें म्हणून पण आतां तशी प्रॉब्लेम ना आतां 30 वर्सां मागशीं ती आमगेल्या गांवांत तशी निप्पोन कोंकणी गारू मीन तिन्नूदिल्ला म्हणून एक पट्टी मारताली आमी मीन मायंडेड म्हण सांगून घेवचें आमकां कळ्ळें हांव मीन मायंडेड म्हणून आनी कितें म्हळ्यार खंयचे गांव टुरिस्ट आसता पळय टुरिस्ट प्लेस तीर्थक्षेत्र तीर्थयात्रा एक टुरिस्ट प्लेस गांव बाय डिफॉल्ट लिबरल उरता तें नाल्यार तें बिजनेस चलना यू कांट बी सो तुमी रॅशनल जाता ते म्हळ्यार आतां कोण आयल्यार कोण पळयना तांकां गेस्ट जावका हॉटेल्सांक गेस्ट टुरिस्ट जावका सो लास्ट 30-40 इयर्सांतू सो गोकर्ण हॅज बिकम व्हेरी लिबरल म्हळ्यार व्हेरी फ्रेंडली टू द टुरिस्ट सो असले वेळार कळटा जाता ऑल दीज थिंग्स गो अवे कशी अर्बनायझेशन सांगती नाकाशिल्ले मडवंतिके अननेसेसरी थिंग्स दे गो अवे मॉडर्नायझेशन म्हळ्यार अर्बनायझेशन म्हळ्यार एज्युकेशन ताचे सांगत कशी वतात पळय तशी ते पुरे वताची आनीक तावळ तुमी सांगले बाकी तुमगे फ्रेंड्साल घरान तूं तांगेलो आवस बापूसू कशी परस्पर उलोवंक येता आशिल्ल्याची तशी तुमगे घरान ते एक डिफरन्स आशिल्लें म्हाका
ताजे मध्ये खंय हावस बापसून रेडाय मारलेले पळयला गे तुमी असं नाल्यार आसपासून कशें जाता ते सांच्यान विशय उरता आशिल्ले. तुमी कोणाल पार्टी आशिल्ली तशी काय ना आय यूज टू बी न्यूट्रल बट तेकल जाता पळयलें म्हळ्यार म्हाका ऑलवेज एनी चायल्ड इट डिसलायक्स डॉमिनेटींग पेरंट सांगता म्हळ्यार डॉमिनेट कोण करता पळय तो पेरंट चेडवांक केन्ना लायकना. इन सम हावसेस द मेन डॉमिनेट, सम हावस केले मोस्ट ऑफ द हावसेस ते भिवन चेडू गप्प बसता ती पण मनांत ते हो मनुष्य न्ही हो अम्मा कशी ट्रीट करता न्ही हो अम्मा सबंद दिवस वासरेंचो वर्स गटले. आतां कोकण शिवरात्री जात्रा आयल्या रे कितले लोकांक घरा बायलो जात्रेची पळयना ती अतिथी लोकांक रांदप करून घालचे आनी तूं पुरा तांगेले घरा गेलें. सो चेडवांक दिसता कळ्ळें आम्मल घरा मम्मी वॉज डॉमिनेटींग. हांव तिका मम्मी म्हणून आपे म्हणून तिणेच सांगिल्लें म्हाका त्या वेळार पण 1955-16 तो कोण मम्मी म्हण आपयता. हांव आई म्हणक आशिल्लें ना अम्मा म्हणक आशिल्लें तिणें म्हाका मम्मी म्हण आपय म्हाका मम्मी म्हण आपय म्हणून म्हळ्यार तिका ते कलकी मॉडर्न अशी कलकी आशिल्लें तें. सो ती चिकी डॉमिनेटींग आशिल्ली म्हळ्यार पप्पा मस्त आर्ग्यू करनाशिल्लो ती चिकी डॉमिनेटींग आशिल्ली. ती म्हाका ती पप्पाक चेर डॉमिनेट करता म्हणून म्हाका ती आय डिडंट अशी बेजिकली आय वॉज ऑन पप्पास सायड ऑलवेज पाप तो म्हणून एक्चुअली इट वॉज नायस नॉर्मल आशिल्लें तें बट म्हाका तें एबनॉर्मल दिसता आशिल्लें म्हळ्यार बाकी लोकल घर तशी नाशिल्ली न्ही म्हणून म्हाका एबनॉर्मल दिसता आशिल्लें. आनी तुमगेलो अम्मा अन्नाल्याक संगीत शिकताली म्हणलो तशें अम्मान एक घरांत चड सांगचें आशिल्लें खंयचेय पद खंयचेय उडगास येता गे तुमकां अशें म्हळ्यार आमी भजन म्हणटा आशिल्लें. आतां पळय लोकांक तें कळना म्हळ्यार सी देव म्हणलें एक फिलींग तें कळ्ळें. सो पप्पान कितले भजन्स बरयल्या ती आनी तागेले तूं गीत रूपक घडो तूं आकाशवाणींत आशिल्लें न्ही ते पुराय पौराणीक प्रसंग घडोवची महाभारत कुंती कर्ण अशी आतांचेरच आसा ती कळ्ळें. सो तांतून मस्त पदाची भजन शिकून म्हणटा आशिल्लें म्हाका आनी तदडीन तुम्हाला आज्याल घरा सुद्दां म्हणटा आशिल्लें. सो म्हाका सडनली म्हणून कळना ती एक म्हणत की म्हाका न्हिदकर आसतना म्हणत आशिल्ली तें पप्पान बरयलें कळ्ळें. हें खंयचे कितें ताका गीत रूपकांत तें बट आउट ऑफ द गीत रूपक काडल्यार एक नायस जोगुळा म्हण की मगेलो माम बरें म्हणत आशिल्लो मगेलो अम्मागेलो भाव ताण सांगचे पद तेच आनी मम्मी तिवे म्हणत आशिल्ली सांगता. हें म्हळ्यार एक्चुअली एक जोगुळा पण हांव म्हणल्यार न्हिदील सुद्दां उठोवन धांवन वतलो. ಕೌಸಲ್ಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಕೌಸಲ್ಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ವಟವೃಕ್ಷದೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಘನಶ್ಯಾಮ ಕೌಸಲ್ಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಮುಗಿಲ ತೊಟ್ಟಿಲಿನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಮ ಮುಗಿಲ ತೊಟ್ಟಿಲಿನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಮ 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 ಕೌಸಲ್ಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ತಿಳಿ ನೀರ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದ ಹೂವ ಹಾಸಿನಲಿ ಮಕರಂದ ಹಾಗೆ ನೀ ಮಲಗಿರು ನನ್ನ ಕಂದ ಹಾಗೆ ನೀ ಮಲಗಿರು ನನ್ನ ಕಂದ ನನ್ನ ಕಂದ ನನ್ನ ಕಂದ ಕೌಸಲ್ಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ. भारीच हे तुमगेले अण्णान बरयलें अण्णान बरयल्लें ताणेंच धाटी घाल्लेली तागेलेच कंपोजिशन ताणेंच म्हणलें आनी मगेलो अम्मा म्हणटा आशिल्ली मगेलो माम म्हणटा आशिल्लो. सो अशी मस्त तागेली पद आशिल्ली ती पळय कौसल्य रामाचे एक जोगुळ आहे कळ्ळें. आमी काय म्हणटा ती विचारवादी पयर तागेलें आनीक आशिल्लें पयर कोणाक की ओल्ड रेडिओ आतां करिय कृष्ण कंगळल्ली इरलू एके अंजना म्हण
राधेन म्हणचे आणि ते फुल सॉंग बरं आणतो ती राधे कृष्णाल बद्दल सांगता तागले आवाज उमगल कानान तसं म्हाका कुंडल केल्याक जाव का अशी तागले उगडास हांव हें घालून घेतल्या म्हाका शाल केल्या जाव का सो फुल सॉंग ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹರ್ ಹ್ಯಾ ಸೊ ಮಕ್ಕಳ ಹೇಳಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ವಿಚಾರವಾದಿಗಳಾಗಿದ್ದರು ಇದು ಹೇಗೆ ಬರೆದರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತಕ್ಷಿ ಸಂಬಂಧ ನೈತೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲೈಫ್ ಲವಿಂಗ್ ಮೈಂಡ್ ತೆ ಇಟ್ ಲವ್ಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಕಣ್ಣೆ ಬಟ್ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮಳರಿ ಹಿ ವಾಸ್ इंटरेस्टेड इन एवरीथिंग प्रत्येक अंतो नाही तांगेल असले ट्यून घालू जाऊ तसं सॉंग्स पर घेऊन एक कॅसेट करे सीडी त्यावळकर कशे आता सीडी टाइम नाही आता कोणे आता कोणे सीडी करना ते नाही नाही कितला परबायच करेक्ट करे आशिल्ले मस्त आता तागले समग्र साहित्य अंतू एक संपुट फक्त तागले क्रिएटिव्ह रायटिंगाचेर आसा नाल्यार वी ओन्ली नो हिम एज ए विमर्शक हेने तांतू तागले नाटक ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟು आसा ताणी डिटेक्टिव्ह स्टोरीज बरयल्या ती सौरभ म्हणून एक पत्रिकेंतू एक डिटेक्टिव्ह कॅरेक्टर क्रिएट करून प्रत्येक इश्यूंत ताणें एक एक डिटेक्टिव्ह स्टोरी बरयल्या त्या मेळ्ळीच आमकां तांगेले तुमगेले वार्षिकोत्सवा खातीर बरयलेले नाटकांत तुमी एक्ट केलेले आसा की ना नाही आम्ही करताना आम्ही ಒಟ್ಟು रेडीमेड एस मूर्ती टीपी कैलासम हांगेल करत आशिल्ले त्या वेळा तो नाटक बरें नाशिल्लो म्हळ्यार वेन आय वॉज दिस थिंग पण तो सॉंग्स बरयत आशिल्लो सॉंग्स बरयत आशिल्लो आनी तुमकां भारी आवडीचे एक विशय म्हळ्यार तुमगेल्या आईन केलेले मासलीचे हे म्हणून आयटम खंयचे तुमकां खंयची फिश चड इश्ट पावत ते डिफिकल्ट टू चूज म्हाका पुराय फिश इश्ट आनी तांतूय केलें म्हळ्यार हांव आज्याल घरा वचून जास्ती करता आशिल्लो तदडी थंय आनी फ्रेश फिश मेळटा ते फिशींग हार्बर थंय गेलता वडे सो म्हाका हें तिसरे घाल्ले आनी बसडे सोपो घालून एक आमट करता आशिल्ली ताका आमगे कडेन मिक्स ते मिश्र म्हळ्यार ते सुक्कल सुंगट म्हणटा सुक्कल सुंगट नाही तिसरे शेलफिश खूब घालून एक आंबट करता आनी म्हाका कुर्ले आमगेले एडिगळू ते इश्ट आनी करली म्हणून एक म्हणटा तशी क्रॉस ताका कांटे उरता ते म्हाका इश्ट एनीथींग फिश म्हळ्यार जालें जीव एकदम अशी ओके मागीर तुमी तुमगेले अन्नाल ಒಟ್ಟು यक्षगान पळोवचे वच्चे हरिकथ पळोवचे वच्चे ते ताजी उडगास आनी तो तशी वचनाशिल्लो वचना हांव मात्र वता आशिल्लो तुमी मात्र आनी हिंग आशिल्लो ताणें पळयले शिवाय तो पण नाटकाक वता आशिल्लो खंयचे कंपनी नाटक येता आशिल्लें शिवरात्रीक ताका आमी वता आशिल्ले जित्तरगी कंपनी खंय एणगी बाळप्पन कंपनी खंय चित्तरगी कंपनी हांगेल ಒಟ್ಟು ಕೊಂಡು ತಂದ ಗಂಡ ಮಾವ ಬನ್ನಪ್ಪ ಮಾವ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೂರ ते ಒಟ್ಟು बस कंडक्टर अशी नाटक पुरा आमी हाजर वता आशिल्ली पुरा डायलॉग तोंडा पुरा ताका वता आशिल्ले आनी तावडी ताका मस्त ताका ही वॉज व्हेरी अम्युज्ड बाय इवन फिल्माक प्रत्येक फिल्माक वता आशिल्ले आमी एवरी डे फिल्म सेकंड शो आमगेले गोकर्ण आनी गोकर्ण सान टुरींग टॉकीज न्हय एवरी वीक फिल्म चेंज जाता एवरी वीक सेकंड डे सेकंड शो मी फिल्म वच्चेच राजकुमार जयंती लीला ते पुरे सो तुमगेला आनू अम्मा वय ताका मस्त आवडत आशिल्ले ताका मेन म्हळ्यार तुमगेला अन्नाल निमित्त आयले सिनेमा पिशे नाही आमची फॅमिली आमी पुरा म्हाका अन्न ಒಟ್ಟು लोकांचे आनी तुमकां राजकुमार तुमगेले एक आराध्य दैव वय सिनेमा पिशे ಒಟ್ಟು लोकांक आस पळय ताका वय बट आमगेले घरा ताकाय पिशे आशिल्ले अम्माके पिशे आशिल्ले आनी ताका म्युजीक सॉंग्स कळ्ळें ताका म्हळ्यार ते सॉंग्सा मदीं म्युजीक येता पळय ताजे बद्दल ताका कुतूहल उरता ते बीजीएम बद्दल ताका केन्ना कुतूहल ते कशी करतात बाबा तें कशी करतात ती म्हणून अशी थंयच करतात की मागीर करतात की म्हणून त्या म्युजिका बद्दल ताका मस्त कुतूहल उरता ऑलवेज ताका सिनेमा आनी नाटक यक्षगान म्हळ्यार अशी आतां केरेमने मेळ्ळा अमृतेश्वरी मेळ्ळा ताणें एकटो येवन पाप ताका आपयत आशिल्ले घरा येवन चिट्टाणी रामचंद्र हेगडे ते वटू येवन केरेमने फॅमिलीचे लोक वय ताका म्हळ्यार फुल्ल रात्री बसचे ताका त्रास जाता पण ताका येत आशिल्लो तुमगेले आनी खंयी तो अशी सान लग्न पग्न तांचे खंयचे आमके तुमी वचत रे म्हणटा आशिल्लो खंय वचनाशिल्लो तुमी ते ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷರೋಗಿ एक आर्टिकल बरयला न्ही अंतू बोगसेली म्हळ्यार वय तांतू एक सांचेरलो
ते राक्षसान वेस घालचे पळोवचे खातीर मुल्ले आमी पयसून मागीर तो राक्षस ताका एक चॉकलेट घे कसं कितें तुमी घेत करेक्ट. म्हळ्यार ते म्हाका केन्ना यक्षगान पळोवची आसा, पण ते यक्षगानाचे बण्णद कोणी म्हळ्यार मेकअप रूम चौकी म्हणटात पळय, तांणी ते पळोवच्याक म्हाका मस्त आश्चर्य दिसता. कला म्हळ्यार आमी गांवचे लोक पुराय, एकलो टेलर आनी एकलो स्कुला पिवन आनी एक टिचर आनी एक खंयची देवळाचो पुरोहित, तांणी पुऱ्या मेळून एक हव्यासी यक्षगान करचेच पळय. ते आमगे समाजाचे एक अद्भुत एक प्रोसेस ते येवन तांगेले शर्ट पॅन्ट उट्टू थंय गिळी उट्टाक घालून एक सान मिररा मुखार बसून मेकअप करता करता एकलो सुधन्व जाता, एकलो दुर्योधन जाता, एकलो अर्जुन जाता. म्हाका दिसता आशिल्लें की ते कन्नडी थावन भायर आयले ते म्हणून कॅरेक्टर्स. हे म्हणून जावन कडेन खेळ सुरू जाता, राक्षस मागीर बसता हें घेवच्याक, म्हळ्यार तागेले मध्यरात्री येतना. सो हांव एक पंत केलें राक्षस हाल मेकअप पळोवपाक म्हण भायर वचून थंयच बशिल्लो. तुम्ही तागेले आर बटे कसं की अला की हा म्हणटा. करेक्ट. तांणी पयलें राक्षसान वेशान येवचे पयलें विंगा मागशी राबून अला की हा म्हणचे आशिल्लें. तशें करेक्ट करेक्ट. तुम्ही केन्नाय पूण यक्षगाना वेस केलेलो? वय स्कुलांत करता आशिल्लें. स्कुलांत कशी नाटक आसता एन्युअल डे विद्यार्थीकडे एक यक्षगान उरता आशिल्लें, पण आमी आशिल्ले तेवढं स्टार्ट जालें तें महाबल मूर्ती कोडलेकरी म्हण एकलो हांगा आशिल्लो पळय मंगळ, तागेले नेतृत्व ताका तो यक्षगानान तो करता आशिल्लो. तो हांव कडेन आमगेलो तो एक अटेंडर एकलो आशिल्लो गजानन म्हणून, तो एक्टीव आसता आशिल्लो. आमी उठलो मेन सांजसान तें डीजी हेगडे म्हणून आमगेलो हांतू नाशिल्लो, MGM कॉलेजाकी हांगा आशिल्लो तो हांगा यक्षगान तो सिरसी सायड सिरसीच. ओके ओके करेक्ट. सो अशी आमगेले म्हळ्यार एक सान हाफ एन अवर रुक्मांगद विजया नाल्यार अशी असलो सांजसान उरता आशिल्लो. सो तें काय ना, तें इट वॉज डायरेक्टेड एंड अशी आमच्या गांवांत तूं यक्षगान सिनियर्स आसात पळय, तो यक्षगान हांव म्हणटा तो याक्षसा पार्ट घालता आशिल्लो म्हणून. तो ही वॉज अ टेलर, MG बरवणी म्हणटाले. तो म्हळ्यार बशील कडेन तो टेलरिंग करता आशिल्लो आनी यक्षगान प्रसंग बरयता आशिल्लो. 300-400 प्रसंग बरयले ताणें. तो आमकां हें यक्षगान बसकर येता आशिल्लो. बाबा त्या वेळार तांकां कोण पयशे दिता आशिल्ले की स्कूल तकल दिता वता ओट्टू लोक मोगान काम करता आशिल्ले, चेंडे वाजयतालो ओट्टू आमगेले. आमी सान चेडवा म्हणून आमकां उपेक्षा करनी तांणी सिरियसली येवन आमगेले यक्षगानाक पुराय करून वता आशिल्ले. हे यक्षगानाची हे खंयच्याय तुमगेले काणयेन तूं पात्र जावन येयला सगळी कोणी? आनी तुमगेले मावळो मागीर ते तदडी ताका येवची एक बस ताजे बद्दल न्ही तदडी म्हळ्यार तें अघनाशिनी नदी समुद्रांत सर्वच एक जागो. आतां तुमगे सावथ केंद्रांत पुराय तशी एवरी तालुकांत एक तशी आसता, ही नदी आ नदी वटो. थंय आमकां आमगे नॉर्थ केंद्रांत गंगावळी, अघनाशिनी, काळी, शरावती 4-5 नदी आसाची. सो तो नदी हांगा सेरवळचे जागो भारी बरें. आनी थंय तुमगेले काणे मीन चड मेळटा. नदी समुद्र म्हणून सेरवल्ली काणे मीनी ना जास्ती. सो म्हाका थंय तदडी केन्ना वता आशिल्लो हांव म्हागे माम आसनाय. हांव पप्पा बद्दल अम्मा बद्दल उलयलो, म्हाजेर मस्त इम्पॅक्ट केलो मनुश्य तो. तो टीचर आशिल्लो म्हाका 5th आनी 6th टीचर आशिल्लो तो. तुमकां एकलो मावळो? एकलोच. ताका मेन म्हळ्यार अक्षर बरें उरता म्हणटा आशिल्लो. ताजे खातीर ही वील तो इतलो बरें म्हळ्यार तूं अक्षर गोमटे बरयला रे, रॉंग आन्सर बरयलो तरी फूल मार्क्स दिता आशिल्लो. सो आमकां तें बरें दिसलें, म्हळ्यार अक्षर बरें बरयलें जालें पळय अभ्यास करता म्हणून. बट ही वॉज व्हेरी म्हळ्यार आमकां हांव म्हणलें नाटक पळोवच्यान आमकां उमेद दिली तोचे. खंयचे टीचर एग्जामा वेळार नाटक पळय म्हणटा. आमगेले शिवरात्री वेळार नाटक आनी येता आशिल्लें, त्या वेळारीच आमकां एग्जाम येता फेब्रुवारी मार्च येता. हो सांगता आशिल्लो होग नोडी ही नाटकां ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ही नाटकां नोडी सांगता आशिल्लो आमकां. अशें ताणें पठ्ठे तराक आमगेलें मायंड ओपन केलें. खंय केलें एक्सिडेंट जालें बस सकयल पडल्या हें जालें आमकां आपूण व्हरता आशिल्लो तो दाखोवच्याक पळय कशी पडटात बस, कशी जाता, लोक कशी बचाव जाता ती कडेन येना फुडें आमी ताजे बद्दल हें बरोवका केलें निबंध बरोवका. अशी वटू म्हळ्यार ताणें कडेन खंयच्या देवळांत उत्सव आसल्यार आमकां व्हरून थंय कोलाट शिकयता आशिल्लो, भजन शिकयता आशिल्लो,
सो मगल ಸೋದರ ಮಾವ ಇಸ್ ಮಗ एक रोल मॉडेल तो सांगपणात ಒಟ್ಟು विषयांत आसक्ती अज्ञान आतना ताका चल्लो हांगास मंगळूरांत रमानंद राजेंद्र म्हणून आनी कडेन चल्लो रमानंद म्हणून तो पुणांत आसता. सो आमी वी ग्रू अप टुगेदर. हांव स्कुला वतना तांगेले घर आशिल्लो एक 2 वर्सां दनपार थंय वता आशिल्लो आनी तांणी गोकर्ण स्कुला आयले तेवढे आमगेले घर आशिल्लें. सो आमगेले चायल्डहूड एका नमुन्यान आसा. मागीर हे तुमगेले बस रावचे विशय गोकर्णा येवचे दुसरे बस त्या बसा तोंड तुमकां एक खंयची एकली शुरपण केली तोंड असं नाही तुमगेले ते सूक्ष्म दृष्टी आस न्हय ती तुमकां गोकर्ण आशिल्ली तुकून तशी वाडली की नाही लोकांक तशी दिसता म्हण लागता हांव इतलें बरें येता ती थोडे जाण बरें ना म्हळ्यार म्हाका बस तोंडा खंयचे बस पळय एक तोंड अशें दिसता म्हाका तेका थोडे रडकुरे तोंड थोडे हसमुख तोंड अशें उठो त्या एक पण बस मुखार ते बॉनेट की कलकी काळण्यात आशिल्लो कलकी हीट चड जावन ते म्हाका शुरपण कशी दिसता आशिल्ले ते बस. आनी आमकां ते नायट बसीस पुराय आमी गोकर्णाक येवन नेक्स्ट डे सकाळी भायर सरतात न्ही ते बस आनी रेडी जावचें ते ड्रायव्हरान बसचें ताका अगरबत्ती लावची स्टार्ट करचें म्हळ्यार म्हाका ते एक व्हड एक न्यू तो नवीन दिवसाकाची तो की दिता म्हण दिसता आशिल्लो. सो आनी केन्नाय पळय सांजचे अडवांक ड्रायव्हर्सा बद्दल एक अट्रॅक्शन मुखार सोन आमी ड्रायव्हर जावं म्हळ्यार ही इज इन कंट्रोल म्हळ्यार तांकां नोबडी वॉन्ट्स टू बिकम कंडक्टर पण ड्रायव्हर जावं म्हणून कंडक्टर म्हळ्यार परत पयशे आयले मॅन मॅनेजमेंट आयले हे आयले ते हांगा तशें न्ही वट्टू लोकांक व्हरता आसतो इज अ मॅन इन पॉवर. सो त्या एक नमुन्याचे बट्टू चेडवांक आसता ते. सो दॅट एजान तूं आनी गोकर्ण जात्रा आशिल्ली बी ती नाना रिती बस आमकां तें एक हॉबी. शिवरात्री जात्रेक कितले व्हेकल आयले म्हणून ट्युरिस्ट लॅक करचे आमी त्या दिवस वचून खंय 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 पार्क जालें वट्टू कमी कोणाचे 190 कार आयले ते पण लास्ट इयर चड आयिल्ले म्हणून आमकां बेजार जाता म्हणून अशी वट्टू म्हळ्यार दोज आर हाव तेका म्हळ्यार ह्युमन मायंड कल एवेलेबल आसा पळय तांतूच तें एक वर्ल्ड क्रिएट करता. आतां टॉयस कितले आयल्या ती आतां चेडवांक आमकां काळार टॉयस नाशिल्ले बट आमी खंयचे सान फात्तर म्हणल्यार त्याची कार करून करताशी खंय बसून म्हळ्यार मायंड ते मायंडान तूं एक पॅरलल वर्ल्ड क्रिएट करून आमी ते इनवॉल्व जाता अँड लिटरेचर इज दॅट ओनली. लिटरेचरान तूं तशीच एक न्यू वर्ल्ड ए पॅरलल लायफ ए परोक्ष जीवन आमी तयार करताची म्हळ्यार एक जीवन चालूच आसा गोतच आमकां पण आमकां आशिल्ले त्या वेळी आनी आनी कल्ले मेळटा मनाची किटकी ओपन केल्यार सो मेनी थिंग्स कम ताजे खातीर कले काव्य क्रिकेट वट्टू विज्ञानात वट्टू आयिल्ले तशेच. सो ते चायल्ड क्वॉलिटी ते एक्चुअली एक इमॅजिनेशन घाल न्हू लिफ्ट करचें. आनी थंय येवची हे पुराय संन्यासी लोक बैरागी कोण गेलो निदान तूं देव भाशा उलयता नाही तो मौनी साधू म्हूण आयिल्लो तो मौनी काय तो उलयना काय तो कल्लेपणाची जेवण धोका जाल्यार अशी करता आशिल्लो जास्ती धोका जाल्यार आनी उडावत करता आशिल्लो कळ्ळें. पण पण आमी तो पळयला एक देवळान निंदान तूं उलयता पळा सपनान तूं उलयता पळा कसली उलयता म्हणून आमकां कळना कळ्ळें हांव कसली उलयता म्हणून म्हजो फ्रेंड कंठा म्हणशिल्लो तो म्हणालो तूं देव भाशे तूं अजून आमकां अर्थ आगोदिल्ला तूं देवाला उलयता आसा म्हण म्हणा. सो हे वट्टू म्हळ्यार खंयचे आयले बैरागी लोक ते उरता आशिल्ले थोडे लोक एक्चुअल बैरागी थोडे लोक गोतना यू नेवर नो थोडे लोक म्हणटा आशिल्ले की थोडे क्रिमिनल्स वेस्ट जावन येवन अशी खंयचे क्षेत्रां काशी खंय खंय वता पळय खंय दिसता पळय वट्टू लोक जेन्युइन सीकर्स असनाचे सम पीपल आर इन न्यू वेशा इतलेशे. सो आमकां तें कळनाशिल्लें. आनी एक तमाशे प्रश्न तुमी कविता बरो सोणू कथा इत्या बरयत म्हळ्यार कविता चेलये चेडू वाजिनांची म्हळ्यार एक तुमी काही सांगिल्ले हांवें आयकलां म्हळ्यार तुमी आत्तां सिनेमा खातीर इतले चंद लव सॉंगांनी बरयता न्हय तेन्ना त्या कालार तुमकां तसली एक लव सॉंग बरोवचे अवकाश आशिल्ले जाल्यार न्हय थंय बरयलेले आसता गी
कोणाक दिलेलं सगळी कशी नाही नाही त्या मला मजा असते मला तावडी हांव बरेंच आशिल्लें न्ही आं, पोएट्री गिट्री वय हं, पण म्हाका दिसता आशिल्लें की मग आतां साक्षी म्हणून एक वय. गोपाल कृष्ण वय. मॅगझीन येता साहित्यिक परीक्षा हं, पळय तें हांव लेखता आशिल्लो मगल साक्षी हातूं कविता आयल्या फुल्ल कॉलेजान वाचल्या वय फुल्ल कोमटा लोकान वाचल्या कडे पळय कोणें वाचना साक्षी खंय येनाशिल्लें आं, फक्त कॉलेज लायब्ररीक मात्र येत आशिल्लें वय कळ्ळें आनी थंय वचून पळयत आशिल्लें कोणें पण इश्यू हं, लायब्ररीत कोण व्हरतात की पळयतात की म्हणत कोणें व्हरनाशिल्लें तें आं, सो त्या वेळार म्हाका हांव एक काणी म्हाका तुमुला म्हणून 1971 आसतलें तें सुदांत आयली हं, हं, तें आयले तोण म्हाका मस्त लोकांनी येवन हं, चल्ली त्या वेळार चल्ली आनी उलोवचें म्हणून आवडटा कळ्ळें वय चल्ल्या चल्ली मद्दू एक अभेद्य एक कोटे उरता आशिल्लें हं, हं, सो एकली येवन म्हाका म्हणाली कथे चलो तूं म्हणाली म्हाका अरे वा हे लोक वाचतात म्हणाले पण हांव कडेरी काणी बरोवन पटोवचें सुरू केली आं, हं, कडे हांव लेखक म्हणून जायना पळय हांव हॉस्टेलांत तूं लोकांनी म्हाका येवन लव लेटर बरोवन घेवचें आं, हे नींग लेखक हा बरं कोडो आं, तें लव लेटर बरोवन दिता नो प्रॉब्लेम कितें लोकां बरोवन दिवयता हं, पण एक नमुने असो चॅनल्स वय वय एक एक लायले एक एक नमुनो हं, अशें अनेक म्हळ्यार त्या वेळार अनेक हें आशिल्लें एक ट्रेंड आमगेल्या कॉलेजांत पॉप्युलर हिंदी फिल्म आसता पळय हं, हं, ऑर एनी फिल्म सॉंगाक हं, कन्नडांत तूं हें इंडियन लिरिक्स बरोवचें हं, वय फॉर एग्जाम्पल मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया हं, ताका हांव ಚೆನ್ನೆ ನಿನ್ನ ಚಿನ್ನದಂಥ ನೆನಪು ಕಾಡಿದೆ म्हणून बरोवन दिवचें आं, अशें कोणा कोणाक फेवरेट सॉंग आसल्यार तो घेवन येता हांव तें कन्नडान बरोवन दिवचें हं, मोस्टली ते ट्युनाक बरोवचेंच पळय म्हाका तावडीची तें ट्रेनींग जावंक गेलें तें आं, 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 सो तशी जाता तशी हं. तो असलो ಒಟ್ಟು ಸಣ್ಣ भानगडी केल्या आमी इतलेशे अनेक तुमगेली एक ಸಾಂಗ್ नो ಫಿಲ್ಮ್ ಸಾಂಗ್ ಕಸಗಿ ಗೆಳೆಯ ಬೇಕು ನನಗೆ ನನಗೂ ಒಬ್ಬ ಗೆಳೆಯ ಬೇಕು ನನಗೂ ತಂತು ಏಕ ಜಾತ್ರೆ ಅಜ್ಜಿರಿ रथोत्सव वळारी अज्जीर बसशील देवाक पळोवची नेवन कोरनू ताण म्हाका पळोवका म्हण एक सेंटेन्स येता होय ಬಹುಶಃ ते तुमगेले गोकर्णा जात्रे ते हिनोले ಎಲ್ಲರೂ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೇರನ್ನೇ ನೋಡುವಾಗ ಅವನು ನನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ತಿಗಲ್ ಡ್ರಾಮಾ ತಿಗಲ್ ತಿಗಲ್ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ वय वय करेक्ट करेक्ट ಬಹುಶಃ तुम्ही ಮುಂಗಾರು मळेक बरोवच्याक आरंभ करतना तुम्ही 60 क्रॉस केल्यागी 52 52 52 तुय तुमकां ते तेन्ना ते काला वचून बरोवच्याक कशी कशी जाता आशिल्ली तुमकां नाही नाही ते काल केन्ना असं म्हटलं की ते आज म्हण कितें कार सोडेल म्हण कितें माशिल कडेन ते इंटेन्सली फील केल्या रे ते आसता ते इट हॅज नथींग टू डू विथ एक्चुअल सो आनी एक्चुअली हांव तेंच म्हणटा म्हाका सॉंग बरोवका म्हण आसल्यार हांव यंग वेळारीची बरयत आशिल्लो तावण हांव बरी काणी बरयल्या ಒಟ್ಟು बरयल्या आतां सुद्दां हांव लोकल लेखता ती मस्त लोक म्हाका ಅವರು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋದ್ರು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹಾಡು ಬರೀತಾರೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆ ಬರೀತ ಸರ್ ಮಗಳ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ आयल्या अनारकली सेफ्टी मगल कवन संकलना विचित्र सेनेन वैखरी त्या लास्ट टायम आयल्या सॉंगय बरयत आसता म्हळ्यार म्हाका ಒಟ್ಟು ताका म्हाका मणिवंतिके अशी कलना आनी हक्क जास्ती विचित्र एक विशेष कौशल जावका सिनेमा सॉंग्साक कळ्ळें मरे ते प्री निगदित एक सिच्युएशनाक बरोवका आनी पयले केल्ले ट्युनाक बरोवका म्युझिक डायरेक्टर पयले साल कंपोज करता त्या इट इज नॉट लायक सुगम संगीतांत केलें म्हळ्यार एक कवीन बरयल्लो हक्का त्या लोक ट्यून करतात हांगा तशें न्ही ट्युनाची मजा विचित्र विचित्र आसता तें ताका आमी बरोवका इट इज नॉट इजी हांव बरोवचे पयले म्हाका दिसतिलें तें इजी म्हणून बट हांव बरोवचें सुरू करना पळय मस्त म्हळ्यार पुराय लिरीक रायटराचेर म्हाका व्हड गौरव आयला म्हळ्यार जानिसार अख्तर दोन आनंद बक्षी आमगेलो आर एन जयगोपाल कणगाल प्रभाकर शास्त्री ಒಟ್ಟು लोक कोण कोण आसत न्ही ची सदाशिवय्या गुलजार ऑल लिरिसिस्ट and it is only Indian virtue. Indian मात्र अशी फिल्म सॉंग्स असतात फॉरेनांत ओनली म्युझिकल फिल्म्स मात्र सॉंग्स असतात माय फेअर लेडी ते सिनेमा सॉंग उरनाशी लव जाल्यार एक सॉंग लव सोडल्यार एक सॉंग एक्सिडेंट जाल्यार एक सॉंग हे ಒಟ್ಟು इंडियन फिल्मा मात्र बिकॉज इट केम फ्रॉम थिएटरांतल्यान आयली मी तिथे इट केम फ्रॉम ड्रामा सो म्हाका तें बरोवचें इतलें इजी ना आनी ऑल सॉंग्स आर अबाउट लव तूं लवा बद्दल नवीन कल सांगू सांगता
इट इज नॉट अबाउट माय लायफ. आतां हांव येतना की सिच्युएशन जालें म्हणटा सिंपल. हांव बसार चडटाना एक सांज चेडा घाल एकच शू पळयलें म्हणल्याक बांदतो त्या पळयलें तशी म्हाका एक नमुन्याचें फिलींग जालें कळ्ळें. पाप ते खंयचे चेडा घाल की शू रेड असो आनी एक शू ती घाल चेडा घाल पांयान तुजे असो. सो अशी आयलें हें आसा पळय हें हांव एक पोयम बरोवं बट हाचे बद्दल हांव सॉंग बरोवपाक म्हळ्यार सॉंग सिच्युएशन खंय आसा. सो हांव म्हणचें ಮೊಘಲ್ ಜೀವನಾಚೆ ಅನುಭವಾಚೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡು ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡು ಯಾವುದೋ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಕೊಡುವ ಶಬ್ದಗಳು ಇತ್ಲೆ. ಸೊ दॅट्स वाय आय एम लर्निंग एवरी टायम. आतां काल एक नवीन सॉंग बरयत आशिल्लो हांव, कोंकण स्टार्ट केलें थंग येवन विश्व कोंकणी केंद्रांत बसून आतां दनपार कंप्लीट केलें. इट वॉज सम टर्किश ट्यून आसता, कर्कस्तानचें एक विचित्र ट्यून आसा. सो इट्स एवरी टायम इट्स ए न्यू गेम. एक पजल म्हण कितें क्रॉस वर्ड आसता पळय, आतां आमी शब्द बंद करतात पळय तशीच खंयची एक शब्द जावका मेळना फटकने खंय मेळटा अशें म्हण ते करेक्ट ते लयाचे मेळका पळय मिटर म्हणटात न्ही त्या मिटर हय त्या आनी बेजिकली आमकां सॉंग्साचे मोग आसता. आमी हम करतितले पुणे गुणगोश्ट आतून नಮಗೆ ಹಾಡುಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. आता राजकुमार तुमगेले एक आराध्य एक ताणे तुम्ही बरयलेले पद चिगुरेदा कनसा खातीर म्हणलें त्या संदर्भार तुमकां कशी खुशी कशी जाली? आय वॉज व्हेरी ओवरवेल्मिंग. म्हाका मस्त खुशी समाधान एक नमुने रेस्टलेस. म्हाका बेजार म्हळ्यार ते ताणें म्हणटा रेकॉर्डिंगा वेळार हांव ना आशिल्लो, हांव मुंबय की हैदराबाद आशिल्लो. म्हाका तें एक मिस जालें. तेन्ना हांव उडकाशिल्लें थंय म्हणून म्हाका एक दिशिल्लें हांव ना आशिल्ल्या वेळार ताणें केलें ಒಂದ್ಸಲ ಈಗ ಹಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹಾಡೋಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಣ वचगेला कळ्ळें. कडेर त्याने फर्स्ट म्हणलेच ताणी फायनल दोन घेतले. सो म्हाका मेळ्ळी पण इट वॉज म्हाका ते चिगुर्द कनसू तें गंगव्वा गंगामाई ते बोटमॅन सॉंग तें ताका म्हळें तो आनी ताका भाव दोग जाणांक हिंदी सॉंग्स म्हळ्यार भयंकर प्रिती. तो आनी एस डी बर्मन म्हळ्यार आनी प्रिती तांकां तागेले ಒಟ್ಟು पद म्हणटा उरतशिल्ले दोग जाणां. सो आमी चिगुर्द कनसू डिस्कशन करताना तावळी ताका कळ्ळें हांव एक पोएट असो म्हणून. तामणे ನೀವು ಬರಿಬೇಕು ಒಂದು ಹಾಡು म्हणाला ಅಡ್ನ म्हणे ಕಡೆ ಅನೇಕ ಸಾಂಗ್ ಆಜಾರೆ म्हणून एक आसता तो हिंदी कन्नड दोन्ही तें दॅट इज माय ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಚೆ की पयलें हांव बरयलें सॉंग तें. सो इट वॉज अ गुड एक्सपिरियन्स. तुमी शशी कपुरान गेल्ल्या वेळार आनी ऋषी कपुरान मागीर बहुशा देवानंदागी कोणागी बरयलें पुराय एक स्मृती चित्रशी हांव वाचलें. इरफान खानान गेलता वळी हय हे हिंदीची हे तुमकां मुंबय वतरी हे जाली हांगासतनाची पयलीं आमगेले कुमटा गोकर्ण पुराय मुंबय प्रांतान असो न्हू. पयलीं हिंदी आमकां राजकुमार कितलो आवडटा तितलोच आमकां देवानंद राजेश खन्ना पुराय आवडटा आशिल्लें. सो इट इज दोनी मिक्स आमकां. ते ऋषी कपुराल खंयची एक टी शर्टाचे तुमकां मस्त हे आशिल्लें खंयचे ते बॉबीचे न्ही ताका टी शर्ट प्रत्येकान तो टी शर्ट घालता तो. करेक्ट तो खंय गेला न्ही टी शर्ट घेवन येता आशिल्लो तो नेक्स्ट फिल्माक घालूंक. नाही एक गुडी केन्ने चेलुबा कोण आशिल्लो तो शशी कपूर वय आनी देवानंद केन्ना अशी क्लोज नेक घालता आशिल्लो. कल्ल्या म्हळ्यार हें ताका पापा ही वॉज गेटींग एज ना म्हाका पळय दिसताची तें कवर करूंक तें आमी तें स्टायल म्हणलें केलें म्हळ्यार कशी एक पंता सडनली थिंग्स वीच आर डन विथ ए पर्पज दे बिकम स्टायल म्हणून अशें. तुमकां हिरोईना पैकी कन्नडान तूं कोण ओल्ड आहान तूं चड इश्ट? राजकुमार कालाचे तशी जास्ती नथींग अशी स्ट्रायकिंगली हीच म्हणून अशी ना. बट जयंती म्हाका आय यूज टू लायक जयंती बिकॉज शी नेवर एक्टेड अशी म्हळ्यार म्हाका ते अशी मुखार म्हणटा ताका अभिनय म्हणून अशी ड्रॅमॅटीक अभिनय म्हाका आवडनाशिल्लो. कोण नॅचरल उरता पळय ताचे खातीर म्हाका स्मिता पाटील मस्त आवडटा. तुमी स्मिता पाटील पुत्ताळ बद्दल एक बरयलें तागेले फर्स्ट फिल्माक प्रतीक बब्बर वेता करेक्ट तिगेले ना हांव बरयलें म्हणजे की जास्ती तुका अशें करता बाबा. थँक्यू.
नाही तुमगेल ते बहुशा शब्द ती रांत गी खंयच्या आगी वाजले हय तशें ती बी तशी म्हाका तिगेल मस्त तिगेले भूमिका वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स शांबनेगल मंथन भूमिका आनी तिगेल आशिल्लें ती मिरसांगी पिट्टी उडयत तिगेल नांवाचें उडयतना फिल्मा शी इज तांतू तो एक शबनाज मी ती पुराय एक मंडी वेते मंडी तेवे शांबनेगल सो आय यूज टू लायक हर म्हळ्यार तिगेलांतू एक इंटेन्स प्रेझन्स आशिल्ली आनी कळटा मस्त लोक मिस्टेक करून घेता हांव पळयताना हे सिरियल पळयताना सो पळयता हांव लोकांक एक्टींग म्हळ्यार अशी थिएट्रिकलच एक्टींग म्हण लागता एक्चुअली सिनेमा इज अ विज्युअल मिडिया टेलिव्हिजन इज अ विज्युअल मिडिया एक 2 seconds ಶಾರ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅದು ಕೋಪ ಏನೋ ಮನುಷ್ಯ ಪಡೆಯಲ್ಲ ಪೂರ ನನಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಮಣ್ಣ ಅಂತಾನೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಇದೆ ಶ್ರವಣ ಮಾಧ್ಯಮ ತೈ ತಾನೆ ಉಲು ಸಂಕ ಏನೇ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆಯಾ ಇವತ್ತು ಮಣ್ಕತಾನೆ ತವಳ್ತಿ ಅನೇಕ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲ म्हणून आमकां आयकता हे तशी विज्युअल मिडियान सो तशी घडोवन सुरू करता ती सो इट इज नॉट म्हळ्यार ते अभिनय जायना ते एकल्यान म्हळ्या ಮೇಕಪ್ಪು ಒಳ್ಳೆ ಮೇಕಪ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಕಪ್ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಭಿನಯ ಕೂಡ ಹಾಗೆ अभिनय करताना म्हणून दिसका बट फिलिंग येऊ तुम्ही आता आकाशवाणी म्हणले तुम्ही धारवाड आकाशवाणीन तू मस्त कार्यक्रम दिवन अशा परो कविता वाचन अशी कसले वय 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 म्हळ्यार हांव ते धारवाड स्टुडंट आशिल्ले तावळे युवा वेदिके आनी आशिल्ले विद्यार्थी वेदिके तावळी थंय वता आशिल्लो युववाणी तावळ काव्य वाचना म्हणून आशिल्लें ते एक पंत थीम ओरिएंटेड काव्य वाचनाक गेले ते आमी स्टुडंट्स आमी कुटुंब योजने बद्दल कुटुंब योजने काव्य गोष्टी आशिल्ले आमी चान्स मेळटा म्हणून थंयसो वचून आमी कुटुंब योजने ಮಾಡಬೇಕು म्हणून कविते वाचून आयल्याचे रेडिओ घर कಡೆ ಗೋಕರ್ಣ ऐकतले पण आम्हाला रेडिओ प्रॉब्लेम आशिल्ले बिकॉज ऑफ द सी शोर आमी समुद्रा वेळेर आशिल्ले माहिती पुरा स्टेशन समा लागन आशिल्ले आमकां पण धारवाडत आशिल्ले आनी सांगली आकाशवाणी सांगली तेच आशिल्ले मराठी सकाळी मराठी अभंग बरे विविध भारतीयत आशिल्ले सांजे ते मधुर गीत मन येत आशिल्लें सांजे ते रात्री ते छाया गीत बेला के फूल ते आयकूनच आणि हो तो आमकां देव अनेकलो राजकुमारा म्हणकीची अमीन सायनी बिनाका गीत मला ताका आवाज आयकल्यार देवा पळयचे आशिल्ले आमकां आमी कॉलेज कॅन्टीनां वतना खंय कॅन्टीनांत कॉलेजा कॅन्टीनांत रेडिओ आशिल्ले आमी बिनाका त्या वेळार वचचे ते जेवणाक आनी तो लायत आशिल्लो ते आयकून येवचे मागीर आतां तें ಒಟ್ಟು आतां ते कारवान म्हणून एक संस्थेचे हें आयलें पळय म्हळ्यार एक रेडिओ म्हणून एक नवीन आयल्या 5,000 की 10,000 ಸಾಂಗ್ಸ್ ತಂತು ಬಿನಾಕಾಚ್ ಸುಧಾ एक सेट आसा पुरा ಸಾಂಗ್ಸ್ तागेल वॉयसाने परत आयल्या सो आतां आमी तेंच आमकां गार तेंच आयकतात आमी स्मिताक म्हाका बायलीक ते भयंकर आवडटा एक ओल्ड सॉंग्स तलत महमूद बेगम अख्तर नूरजहान रफी किशोर ते मस्त आमकां म्हळ्यार ओल्ड सॉंग्स न्ही 40s 50s 60s ते मस्त आवडटा सो आमी तेंच आयकुचे आतां आमी अखेर करचे फुडें तुमगेले अन्नाले आनी अम्माले एक दाम्पत्य तुम्ही पळयला तशीच तुमगेले दाम्पत्य मांडोवचे वेळेर तुम्ही ते कसले आदर्श मत्यान दवरून घेतिल्ले सगळी नाही वी वेंट विथ द फ्लो तशीच कसले तशी विशेष ना आनी आमकां सो तेंचे म्हळ्यार आमगेलो एक मायंड आसता आसता गोत नासतना आमकां पळयलें आसता पळय म्हळ्यार युजली चिल्ड्रन लर्न not what we say but children learn how we behave म्हणतात आमी कशी आसता ते इन्फ्लुएन्स करता सो तशी आमी दोग जाण आमी वी आर वर्किंग टुगेदर आमी फॅक्टरींत काम करता आशिल्ले थंय आमकां वी लायक इच अदर कडेन लग्न जालां म्हणटा ती गोंयची एक्चुअली म्हळ्यार पण ती बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे ती कोंकणी म्हळ्यार मराठी उलयत आशिल्ले कळ्ळें ता गोंयचे लोक पुरो ते मुंबय गेल्ले पळय थंय चेडवांक मराठी उलयतात कारण स्कुलान तूं मराठी मिडियम पण कोंकणी येता तेका गोवन कोंकणी येता आमकां लग्न जायना पळय आमगेल कोंकणी शिकली सो इट वॉज नायस इन अ वे म्हळ्यार कले तसले कले कल्चरल डिफरन्स की अशें कले जाय न्ही तिका गोकर्ण म्हळ्यार भारी प्रिती तिका कन्नड भारी इनफॅक्ट हांव हांगा येवच्याक कर्नाटका येवच्याक म्हाका लायफान तुले होड तिरवू म्हाका लायफान 3 घडटा फर्स्ट मुंबय वचसा सारी
कुमटा धारवाड तें एक घडटा, म्हळ्यार बाल्या गोकर्ण कुमटा धारवाड तें एक घडटा. मुंबय गेले नंतर 24 years न्ही थंय तें एक अखंड एक घडटा. तें जायना पूण बेंगलोर मुगेलें सिन्स 1999 बेंगलोर. हें म्हगेल्या लायफाचें अनदर घडटा, अंतीम घडटा. म्हळ्यार अंतीम म्हणना हांव, पण व्हेरी म्हळ्यार हांगा येना पूण हांव केलें तितलें जॉब आनी केन्ना करनी. हांव पुरा उदर निमित्तम सर्वायवला खातीर हांव थंय तावन बेंगलोर आयिल्लोची टेलिव्हिजनाक इन्चार्ज म्हणून ETV चॅनलाक. नमस्कार. वय तावळे कडेन म्हाका आनी तांकां कितें डिफरन्स ओपिनियन तें सोडलें. कलकरका म्हूण कळ्ळी कडेन भावना म्हूण एक पत्रिकेक एडिटर जालो 1 वर्स, तें सोडलें. कडेन कलकरका म्हूण कळ्ळी कडेन ETVन म्हाका तें नमस्कार कर म्हूण सांगलें. तें कुवेंपू, बेंद्रे, कारंत आनी राजकुमार तांचे बद्दल वोटू केलें हांवें. 30 एपिसोड्स इच आनी डेली सकाळीं इंटरव्यू करतालो. सो तें जायना फुडें कडेन परत फिल्म खंयचें चिगड कनस आयलें. तें जायना फुडें परत गॅप पडलें. परत कडेन बाय चान्स वन डे योगराज भट केम फॉर मुंगारू म्हळें. तें सॉंग जायना फुडें म्हाका आनी एक नवीन चॅप्टर म्हळ्यार सॉंग बरोवचें जालें. असो न्हू नाना रितीय कौशल कुतूहल शिकच्याक एक म्हाका मेळ्ळें. पण हांगा घेवच्याक म्हाका कुमक दिल्लें हिणें स्मितान. म्हळ्यार हांगा घेवची म्हाका गरज नाशिल्ली. म्हळ्यार हांव हांगा खंयच्या जॉबा खातीर येवचें आशिल्लो तें जॉब हांव रिजायन केल्लें. ETVचें हांव ऑन द बोर्ड ऑफ डिरेक्टर कंटेंट हेड म्हूण आशिल्लो कन्नडाचें. बट हांव पुरा तांकां प्लॅन कोन्न दिल्लें. मागीर तांणी म्हळें तूं हैदराबाद यो म्हूण सांगलें. म्हाका हैदराबाद वचचें मन नाशिल्लें. मुंबय म्हगेलो बेज आसा. हांव आयल्यार कन्नडाक येवका, कन्नडा चॅनल इन्चार्ज म्हळ्यार हांगा येवका हांवें. म्हळ्यार हांगा कन्नडा लोक हांगा आसा ते आनी म्हाका पप्पा मम्मी हांगा गोकर्ण आसा. सो हांगा येवचे खातीर हांव तें एक्सेप्ट केल्लें. आतां हैदराबाद म्हळ्यार कशी म्हूण म्हणा फुडें ती म्हणाली तें सोड पण आमी हांगा वचा खंय बेंगलोर वचा. कल्लेपणी जातलें म्हणून तेणें धैर्य दिलें. कल्लें जातलें म्हणून. सो ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ न्यू मिलेनियम 2001 हांव बेंगलोर विथ माय चिल्ड्रन स्कुलींग चिल्ड्रन विथआउट ए जॉब. कळ्ळें. नवीन गांव नवीन भाड्या घर कलकरका म्हूण गोतना अशी हें सुरू जालें. पण तिगेलें एक धैर्य तिगेलें एक कॉन्फिडन्स आनी एक वॉट एवर केम माय वे आय गिव माय बेस्ट. सो मस्त लोकांक लोक म्हाका मेळटा ती मोगान उलयता ती आनी म्हाका कल म्हळ्यार लोकल लेखता ती सिनेमाचें टेलिव्हिजनाचें एक हें विंगड साहित्याचें विंगड न्हय. मजा म्हळ्यार हें सिनेमा आनी टेलिव्हिजना भितर ते फॅन्स साहित्याक वाचता ती. तूं म्हाका खंयचें पुस्तक घे तुका शब्द तीर घे मोदला मुद्रणां पळय. मुंगारू म्हळ्यार नंतर ताजी मुद्रणां चड जाल्या. ಪುಸ್ತಕ ಅಂಗಡಿ ಗೆಲ್ಲರಿ ಅರೆ ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಅರೆ ಇವ್ರು ಹಾಡು ಮಾತ್ರ ಬರೀತಿದ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಪುಸ್ತಕನೂ ಬರೀತಾರಲ್ಲ મને घेत होता कळ्ळें. सो अशें जावन दोन्ही एक रिवर्स ऑस्मोसिस म्हणटात न्ही तशी जालें. सो आनी म्हाका हांव केन्ना आय ऑलवेज बिलीव अवर लायफ इज नॉट मेंट फॉर डुईंग ओन्ली वन थिंग. वी कॅन डू सो मेनी थिंग्स. आनी प्रत्येक आमगेल्या मनाक एक विंगड विंडो ओपन करता. हे जगाक पळोवच्या एक न्यू विंडो. पोयम बरयतना एक विंडो, सॉंग्स बरयतना एक विंडो, स्टोरी बरयतना एक विंडो, अशी उलयतना एक विंडो. सो एका ओटी एक मिक्स ना वॉट टू मेन कलेक्टिव्ह विजन. तें कलेक्टिव्ह एक वायड एंगल म्हणटात न्ही वॉट टू मेन आमकां एक मेळटा. आतां लास्ट एक तुमगेला आनू तुमकां गुरूय वय आनूय वय फ्रेंडय वय तुमगेल्या चेडवांकय तुमी तशी आसताची म्हूण म्हाका गोत आसा. तातूंत हांव एक तुमगेले पुत्ताली एक हेअर कटिंगा तुमी घेवन गेलेले ते कुचू 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 तातूंत ताका नित्याचे करतलो तो खंयचे घे नेकल्या करता असो म्हणून ताका तोच मेळ्ळो म्हूण तुमी अनिवार्य जावन हेअर कटिंग करूं बशिले. ताका ते ट्रेन दाखोवचे ते सन्निवेशांनी पळयतना म्हाका एक बापूसू एक चेरडाक कितले हें करून घेवन व्हडो करूंक एक हें करता अंतकरणान म्हळ्यार म्हाका दिसलें. तसलो मस्त प्रसंग तुमगेल्या आशा पळो. म्हळ्यार ते कल्ल जाता म्हळ्यार आतां मुंबय असल्या गांवांत तूं एक यू हॅव टू क्रिएट ए स्पेस. मुंबय म्हाका भारी आवडटा. म्हळ्यार कायकद कैलास म्हणून हांव तें आवडटा म्हाका. बट ते कल्ल जाता इतलें आमगेल्या कामान तो गुंतळ्ळे आसतात की भायर केल्ले आमगेले आनी खंयचे इंट्रॅक्शनाक स्पेस मेळना. सो आशिल्ल्यान तूं आमी स्पेस क्रिएट करून तांकां जगा बद्दल एक लिंक कोन्न दिवका कडेन ते वाडता तांकां. सो ताजे खातीर म्हाका तसले सण डिटेल्स म्हाका केन्ना आवडटात ती स्मॉल डिटेल्स. आतां म्हाका वायट दिसता लोक अशी जाल्ल्यात की म्हळ्यार इकॉनॉमी वाडल्या म्हणटा ती टू हय. बट आतां एक चप्पल वायट जाल्यार
ते रिपेअर करूं वचना ते वय काण उडयता ते उडयताचे सी तागेले एकल्यागेल जॉब आसता वय तागेले एक डेली लिवींग ते जातना तागेले सांगात आमी उलयता ती वय ताका एक फॅमिली आसा तागेला उलयता ती कशी आसा म्हणटा वय अशी आतां कल जाल्या कंप्लीट एक डिजिटली लॉस्ट वय खंयचें ह्युमन वर्ल्ड हाजेर गूड मॉर्निंग गूड नायट फूल सकाळी जाल्यार फूल पणती येताची एद्रा म्हणल्यार हासना तो एद्राकच मेळटा वय तागेले फूल पणती आत्ता आयिल्ली आसता वय कशें आसा जें म्हणना तो वय तागेल्यान तो आनी परत खंय अशी करता आसता म्हळ्यार हे इट्स अ वेस्ट ऑफ अवर वय क्वॉलिटी टायम वय केन्ना आमी जगा सांगा ती एक एक्सपिरियन्स आनी नंटू वय बॉन्डिंग एक्सपिरियन्स करता पळय ते आमी हे एक्सपिरियन्स म्हण लेखून बसल्या ते वय आनीक हांव केन्ना म्हणचे लास्ट टायम एकटा म्हणटा आतां म्हणटा ते आमी पक्षीक उदक ना पक्षी मरता सजी दिवसा कितले पक्षी गेल्ले जलक शाम येतले एक काम करा ती तुमी एक ग्लास उदक तुमगेले खिडकीन दवरा ती कनिश्ट एक पक्षीपणी उरतली म्हणून मोबायला मेसेज येता तो 10 लोकांक पेटयता तो 10 लोकांक पेटयता एक तासान तूं 10 लाख लोकांक ते मेसेज वता एकलो सुद्दां एक ग्लास उदक दवरना एकलो सुद्दां दवरना बट ही थिंग्स ही हॅज डन ए व्हड परिसर स्नेही काम केलें म्हूण लेखता तो हें भ्रमास पळय भ्रमा वाचो हें भ्रामक वाचतो तें लायफाचें सो तें भंय दिसता म्हाका म्हळ्यार बिकॉज आमगेलें पुरा रायटींग आसूं नाटक आसूं सिनेमा आसूं भजन आसूं स्पोर्ट्स आसूं क्रिकेट आसूं इट्स ऑल अबाउट बिईंग टुगेदर लोकांक सांगाती आसल्यारूच जीवन नाल्यार गुड्ड्यार वचून बसयो आशिल्ले सो ताचे खातीर आमी लोकां गेले सहवास एक्चुअल सहवास म्हणटात न्ही तें जास्ती जावका म्हणून आशा सुद्दां आमी 1 घंटो म्हण चिंतिले 1 घंटा के चिक्के आमी मुखार गेले आनी के विशय आसा उलोवच्याक जाल्यार एक लास्ट क्वेश्चन निमित्त चोरी चिकन मागीर लास्ट पुणी पळयली पळयली आतां इजिली पळोव येता चोरी चिकन म्हळ्यार ऑनलायन मेळटा तुका बट म्हाका त्या दिवस ते टिकेट मेळ्ळी म्हणून अजुनूय पळयली आनी एक की म्हापशी आमकां मस्त आवडिल्लें आसता पळय ड्युरींग अवर ग्रोईंग एज ते परत वचू पळोवच्या नज एक मॅजीक वता तावळ त्या सेटअपान तूं त्या वेळाच्या कॉन्टेक्स्टान तूं तें आउटस्टँडींग उरता टेक्निकली जाल्लें उरना सो त्या वेळार करेक्ट तें थोडे सार्वकालिक क्लासिक्स उरतात सोडत ताजे शोले खंय जुरासीक तुगेले डॉक्टर झिवागो खंय बंगार द मनुष्य खंय भूमिका सत्यजित रे गेले हे शतरंज की खिलाडी तागेलें फर्स्ट फिल्म पथेर पांचाली त्याची 3 ट्रिलॉजी दे आर एटर्नल क्लासिक ते विंगड पण एक त्या वेळार मात्र ते म्हळ्यार ते फास्ट फूड पण कितें थंयच खावका ते तूं पार्सल करून हाड पळयल्यार खावच्या म्हण दिसना ते त्या वेळार खावन थंय सोडून आयल्यार बरें तें बरें आशिल्लें म्हणून परत गेल्यार तें तशी जायना तें 1 घंटा भरती आमी उलयलेची मस्त विचार म्हळ्यार सादारण तुमगेले इंटरव्यूज पुरो हांव पळयता आसता पुरो तुमगेले साहित्या बद्दल हे मस्त गहन जाल्लेले विचारा बद्दल पुरो आसता हांव अशीच तुमगेले गोकर्ण तुमगेलो आनू अम्मा तसले एक परिसर मात टच करून उलोया म्हूण चिंतलें भारी लायक कोनू तुमी उलयले आमगेले विक्षकांकय भारी खूश जावन आसता कितले गितांनी असल विशय तांणी आयकनाशे आशिल्ले आसता पुरो ते पुरो आज तांकां आयकूंक मेळिल्लें आसा तुमी येद्दोळताय 1 घंटो पर्यंत आमगेले विक्षकां खातीर तुमगेलो वेळ काडून इतले लायक कोन्न आमकां एक विचारू दिल्लो आसा ते खातीर तुमकां मस्त धन्यवाद नमस्कार.